आसतलें की आमकां उगडास येना काय आमकां दिसना. पूण आमकां बायबल कितें म्हणटा, Jesus when he was anointed by the Holy Spirit, when he was anointed and he was filled with that power and the Holy Spirit, and when he was anointed, he went on doing good and he went on healing those who were oppressed by the devil. So हे दुयेंस कोणा थावन येता आमकां? हां, सोयताना कडल्यान. सो जेन्ना आमी दुयेंसाक सांपडटा तेन्ना आमी म्हणूंक जाता कितें तरी आमी वायट केलां म्हणून हें दुयेंस आमकां येलां. सोयतानाचें काम कितें? टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय. नाश करूंक येता तो सोयतान, पूण जेन्ना आमच्या जिवितान नाश आमी पळयता, आमच्या जिवितान जेन्ना आमकां कितें जें आमच्या जिवितान कितें वायट जाता तें आमकां दिसता, इमिडिएटली आमी कितें म्हणटा, कितें तरी हें बऱ्याकूच येयलां आसतलें. हेंय म्हणलां आसतलें आमी, कितें जाता तें बऱ्याकूच जाता, वायट जाता तें बऱ्याकूच जाता. पूण देव म्हणटा चोर येता चोरूंक, फटोवंक आनी जिवेशी मारूंक आनी इबाड करूंक, बऱ्याक येना तो येता जिवेशी. एंड द कंटिन्युएशन जॉन 10:10 आमकां म्हणटा, कंटिन्युएशन ऑफ द स्क्रिप्चर आमकां कितें म्हणटा, बट आय कम टू गिव लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स, इन फुलनेस. सो गॉड नेवर कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय. बट वेन समबडी कम्स टू स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय इन अ लायफ, वॉट डू वी से? कित्याक तरी हें बऱ्याकूच येयलां म्हणटात न्हू, कित्याक तरी हें बऱ्याकूच जालां. हें खंयसान शिकून येता आमकां? हां, से अगेन. Blessing in? You're talking about the new or old? The old? You're talking about the new or the old? Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming curse himself on the cross. And curse is everyone who hangs on a tree, on a cross. So Christ has redeemed, or he will redeem. Then huh? Yes, yes. So is it writing over there sickness and all? Okay, go to go to Acts chapter 10 verse 38. I'll give an example for that. Okay. Go KJV. Now, how God anointed Jesus of Nazareth. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost. Are you all anointed today with the Holy Ghost? Are you all filled with that power? Yes or no? Now, how God anointed Jesus. Today you all are anointed with the Holy Ghost, with the Holy Spirit. Yes. And with power. Do you have that same power which raised Jesus from the dead today? Yes or no? Yes. Now, who went about doing good and giving sickness all that were and who went about doing good and healing. Healing kenna yata? Jenna sickness munche healing. When duyes munche pekoni. Pekoni kenna yata? Jenna amka sickness asta, jenna amka duyes asta. So he went about doing good and healing some that were oppressed of the devil. And he went on healing some of the people that were oppressed of the devil. Because some were given sickness by God. And healing all that were oppressed of the devil. So healing munche kide? Duyes, right? Duyes yata. And who was oppressed of the devil? Duyes kona kodlan yata? Soitana kodlan ye duyes yata. And he went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. तुम्ही कोरोना ऐकलेलो? कोरोना ऐकलेलो? ऐकोंक ना तुम्ही? तुम्ही नाहली कितें? तुम्ही जल्मोंक ना दिसता कोरोनाच्या टायमार. Started to think corona will nobody forget. Everybody in the shell know inside because of corona. कोण भायर सरोना? म्हाका जाय तुका जायत. वय वना? थोडी फियरान आनी थोडी बोऱ्यान. ओके. सो कोरोना आमी आयकला दुयेंस. वय वना? कोविड-19 तरी आयकला. कोरोना सोजमोना कोविड-19 म्हणटा. आयकला, रायट? आता कोविड-19 जेन्ना आयलें, कितल्या जाणांक अशें दिसलें देवान
कितें म्हणटा तें एक शिराप हाडलो जावं देवान अशें हाडलें. थोडीं जाणां तशें चिंतीत सारकें. पूण हांगा कितें बरयलां, Jesus went on healing all that were oppressed of the devil. Jesus went on healing, and his same power as devan authority amka दिल्या. When believers lay their hands on the sick shall die. The sick shall recover. आमकां कितें authority दिल्या? For the believers. When the believers shall lay their hands on the sick shall recover. When you confess from your mouth that you are healed by the wounds of Jesus Christ, you are healed. Yes or no? Life and death is in the power of my tongue. Whatsoever I say, I shall have it. God has put life and death in front of me. Deuteronomy 30:19 आमकां म्हणटा लायफूय आहा डेथूय आहा, but God is helping us to choose life. But I tell you to choose life. सो आमच्या मुखार कितें आहा, जिवीत आहा, मरण आहा. सो जेन्ना हो कोरोना आयलो, कितल्या जाणांक आमकां अशें दिसलें की कोरोना येयला म्हणजे आतां सगळीं काबार जातली मरण, वय ना, सगळीं त्रास जातली. पूण कोरोना जेन्ना आयलोलो तेन्ना अशें दिसलें की सगळीं मरता, करेक्ट. आनी कोरोनाच्या टायमार स्कुलां बंद, ऑफिसां बंद, सगळें बंद. तुमकां खबर आहा कोविडाच्या टायमार कितल्या जाणांनी दे रिपेंटेड एंड दे टर्न टू गॉड बिकॉज ऑफ फियर. दिसना जायत्या जाणांचे तुमी टेस्टिमनी पळयात, खंयचोरी वचोन पळयात, कोविडाच्या टायमार म्हणटा देवाक दे टर्न टुवर्ड्स गॉड. कित्याक तांकां आनी दुसरें आनी काम ना. कित्याक एक तर भिरांत, जॉब ना, मायंड डायवर्ट जावपाक, थिएटरां बंद, सगळें बंद, मुवीज पळोवपाक बंद, एंटरटेनमेंटाचें कांय ना. आनी एंटरटेनमेंट पळयतलो पासून जाल्यार कितें भिरांत आहा दुयेंसाची भायर सरपाक, वय ना. सो जेन्ना आमकां भिरांत येता आमी खंय धांवतात मागीर, देवाक सोदूंक वचनात. सो कोविडाच्या टायमार म्हाज्या हिसपान न्हू जायत्या लोकांनी, चडश्या जाणांनी तेंच्यांनी देवाक फुडो केलो. सो आमी आतां रोमन्स 8:28 म्हणटा पळय, तितून आमी कितें म्हणटा, देंवचारान वायट करपाक केलेलें, पूण गॉड टर्न्ड इट फॉर गूड फॉर दोज हू लव हिम. अंडरस्टँडींग. सैतान येता चोरूंक, जिवेशी मारूंक, इबाड करूंक, पूण जेजू आयला जिवीत दिवंक, सुबामपणाचें जिवीत. सो जायत्या जाणांनी जी कोण भिरांतीन बरोवन रावली आनी भिरांतूच घेवन रावली, ती जीव सोंपोवन गेली. आनी जी कोण अफेक्टेड जाली वायरसान, बट वेन दे टर्न टू गॉड, वेन दे रिपेंटेड आनी देवाक ती फुडो केलो, तेंच्यांनी उतराक स्वत मारले. जायत्या जाणांनी आपले दे गेव देर लायफ टू जीसस अँड दे गॉट सेव्ड. येस नो, मेनी पीपल दे सर्वायव. जायत्या जाणांनी वॅक्सीन पासून घेवंक ना. कितले जाण आमच्या फॅमिलीनी घेवंक ना, जायत्या जाणांनी घेवंक ना. कितें जालें हां? सो इट वॉज सेव्ड, रायट. पूण जेन्ना आमी रिपेंट जाता, गॉड इज देर विथ अस टू कम्फर्ट अस. सो सैतान येता सगळें इबाड करूंक, सैतान येता सगळे वायरस घेवन, दुयेंसां घेवन. इट डजंट कम फ्रॉम गॉड, बट गॉड वील चेंज दॅट इन टू गूड. ही वील टर्न दॅट इन टू गूड फॉर अस, दोज हू लव हिम. येस or no? Can we go to that Romans 8? But do you see this? Healing all that were oppressed, not some, not few, not only selected, not only believers, not only few people, all who were oppressed by the devil, oppressed of the devil, for everyone. You know why? Because God was with him, because he was anointed, he was born of the word of God. He himself was that word which was with God in the beginning. हालेलुया. आनी जेन्ना तो अनॉयंटेड आसलेलो, पळय आत्मो ताचेर आसलेलो, शोकतेन स्वर्गायलो तो बोल्लोलो, तो सगलें बरें करीत गेलो म्हणटा. कॅन वी गो दॅट रोमन्स 8:28? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Can we go Psalms 103? One onwards. Bless, affectionately grateful, praise the Lord. Can we go KJV? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgive all some of yours or all of yours. Can we go down?
Okay, who forgive all your iniquities, who heal all your disease. हे आतां आदल्या कोरारान नव्या कोरारान हा. सो नाव वी आर अंडरस्टँडिंग. देव आमकां दुयेंसां दिना, पूण देव आयला कोण दुयेंसाक सांपडल्या तांकां पेकोवणी दिवंक. आनी पेकोवणी दिता आसतना ताणें कितें म्हणलें? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जालीं. कशी बरी जाल्यान आमी? बाय द वुंड्स ऑफ जीसस क्रायस्ट वी वर हील्ड. दॅट इज वॉट 1 Peter 2:24 सेज. ताणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो आनी पातकाक आमी पाट करून देवाक मानता ते भाशेन जावचे खातीर ताणें अशें केलें आनी तेच्या गायांनी आमी बरी जालीं. सो आमकां तर बरी करपाची आहा ताका जाल्यार दुयेंसूय तो दितलो आमकां. हू फॉरगिव ऑल योर इनिक्विटीज, हू हील ऑल योर डिसीज. कॅन यू गो NLT 3 verse. He redeems me from death and crowns me with love and tender. He forgives all my sins and heals all my disease. Now what you were talking about then? देवाचे उतर न्हू आमी कितें म्हणटा ते सारके भाशेन तेजो आमी दोशी करूंक जाय. समजता? देवाच्या उतरान आमकां देवाच्या उतरान आमकां आमी तर समजोन नासतना तर स्क्रिप्चर तर खंयचेय उखलून काडून घेता. इट वील पुट अस इनटू गिल्ट. जरी तर आमी मानामेताचेरूच नदर मारतना आमचें जिवीत तर मानामेतांक तर आमी सोर करता. खंयच्याच वाठारान आमकां नितिवन दिसतली ना. दिसतली आमी मानामेत पळय जाल्यार हो मानामेत असो म्हणटा, हांवें तें ब्रेक केलां सो आय एम गिल्टी. सो सेकेंड मानामेत अशें म्हणटा, हांवें तोय ब्रेक केला सो आय एम गिल्टी. जे मानामेत कितें करता? पुट्स मी इन, शोज मी वेर आय गो रॉंग. और खंयचो हांवें पातक केलां, खंयचो मानामेत हांवें मोडला. हे सगळे मानामेत म्हाका कितें दाखयता? दॅट आय एम गिल्टी बिफोर गॉड, आय एम सिनर बिफोर गॉड. आनी त्या कारणाक लागूनच तें आमकां दिलेलें की मनशाक दाखोवपाक की आमकां सोडवणदाराची कितली गरज. जरी तर आमी 1 पासून तर मानामत मोडटा, 1 पासून दिल्या कितले 10, पूण ते 10च ना म्हणटा, ते 600 वयर आहा म्हणटा ते एक करून. द बायबल सेज दॅट इट्स मोर दॅन 600. पूण आमकां जेन्ना 10 जे बरोवन दिलेले आहा, टॅबलेटाचेर बरोवन दिलेले आहा, त्या फातराचेर बरोवन दिलेले आहा, 1 पासून तर आमी तर मोडलो जाल्यार आमी सगल्या मोडल्या भाशेन आमकां फावो जाता. समजता? ताका लागून कोणाच्यानूच मानमेत दवरून आमी देवा मुखार आमी नितीवन म्हणपाक जायना. धाकट्या भुरग्याचें आमी जेन्ना व्हडल्या पुताचें जेन्ना आमी उदाहरण घेतलेलें, व्हडल्या पुताचें उदाहरण आमकां कितें म्हणटा की तो म्हणटा हांवें सगलें सांबाळलें, तुजें सगलें उतर दवरलें, सगलो तुका मान दिलो, तुज्या घरान रावलो, तुका सोडून वसोंक ना म्हणटा. सो आपणाक फावो आसलो म्हणटा तो काफ. जे तुवें पळय ते परब, सेलिब्रेशन इज परब रायट, जी परब करपाक तुजो पूत आयला म्हूण तुवें पळय तेका दिला तो फॅटीड काफ जो सेलिब्रेशनाक कट करता तो तेका दिला, तो म्हाका फावो आसलो म्हणटा. तेज्या भाशेन म्हणटा आपूण तुका सोडून वसोंक ना. समजता? ही आमची मोत आसता, ही आमची मायंड आसता की आमी देवा मुखार आमी बरी जावपाक जायते पाटी आमकां अशें दिसता की आमच्यो कोरण्यो बऱ्यो आसल्यार आमी देवा मुखार सारकी. पूण हांव अशें म्हणना की तुमी पातक पासून केल्यार कांय प्रॉब्लम ना. ना ना. वन्स यू कम टू क्रायस्ट, एक फाटी तुमकां गमोन आयलें की जेजूच्या रोगता उदेशी आमची सुटका जाल्या, आमी परत्यान वचून पातकान पडटली. आमकां जेन्ना आमी धाकटीं आसता तेन्ना आमी म्हणटा न्हू डॅडी म्हाका हें जाय, डॅडी म्हाका तें जाय. आमी भुरगीं मागता न्हू, मामी डॅडी कडेन मागता. सो मामी डॅडी कशें काम करून ते पयशे एकठांय करून हाडटा भुरग्याक खबर ना. तो भुरगो कितें करतलो? म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, स्कॉलान हें हाड म्हणल्यार स्कॉलान तें हाड म्हणल्यार. द चायल्ड डजंट नो वेदर डॅडी हॅज मनी ऑर नो. समजता? भुरग्याक खबर ना डॅडीशीन पयशे हा वो ना. सो भुरगो कितें करता? मागता. पूण जेन्ना हो भुरगो व्हडलो जाता, मॅच्युअर जाता, आनी आतां त्या भुरग्याक मॅच्युअर जाता, डॅडी कसलें काम करता, कितें हार्डवर्क करता, कशे भाशेन हे पयशे हाडटा, तो भुरगो दोळ्यांनी पळयता. द चायल्ड अंडरस्टँड्स ना बिकॉज ही इज मॅच्युअर्ड नाव. सो नाव वेन ही वॉन्ट्स समथींग वीच इज नॉट नेसेसरी ऑर मे बी गरज ना जाल्यारूय जाता, जाल्यार हो भुरगो वयतलो डॅडी कडेन म्हणटलो पयशे दी आपणाक तें हाडूंक जाय. वेन ही इज मॅच्युअर्ड. And if he does that, he does not understand his father's love. He does not understand his father's character. तो केन्ना समजोकूच नासतलो आपणाच्या डॅडीक. पूण जेन्ना मनीस समजता, then that person will not go and do something wrong.
In the same way, when we understand आमचे नितीवनपण we got from Jesus Christ through His blood we are forgiven. त्याच्या रक्ता उदेशी आमकां नितीवनपण फावो जाला म्हणून जेन्ना आमकां गमन येतले, do you think we are going to go and continue in sin? जातले? Yes. Sanitizer. Praise God. Praise God. Because you had the faith in the word of God, right? You knew who you are in Christ Jesus, that you are covered with the precious blood of Jesus Christ. So no virus can touch your body. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. See, पूण आमकां भावार्थ ना, then we cannot go to that extreme. Yesterday we were in Ponda, आमी शिकताली लोक फुडें सरून आपणाची टेस्टिमनी दिताली. So आतां when sister said she believed, तिका भावार्थ आसलो, so तिणेन she took an action over her faith. So that is her faith. आता ती का पोवन दुसऱ्यांनी केलें तर ती करता हांवूय करता तर भावार्थ ना, it can affect that person, right? Yes or no? आता तिच्या भावार्था प्रमाणे तिणें केलें आनी आयज पासून ती आमच्या फुड्यान बसून हा अर्घा जेजूक. सो एक एकल्याचो भावार्थ. Praise God, praise God. See, testimony दोन येयल्यो ना. सोयतानान हाडलेले to steal, kill and destroy. But when you are strong in your faith and you believe in the precious blood of Jesus Christ, no virus can touch you. No disease can stay in your body. That's why God said, right, when the sickness comes or ki the symptoms disti potta, God has given us the authority to speak to the mountain. God has given us the authority that you say that by the wounds of Jesus Christ you are healed. We are healed by the wounds of Jesus Christ. आमी हांगासर पोवन हितून पासून पळयता, He forgives all my sins and heals all my diseases. He redeems me from death and crowns me with love and tender mercy. Jenna, younger son, when he comes home, what did father did? He crowned him with love and with tender mercy. काकूत तोर नासलेली तो घेतलो आसलो तेका पोतून ना, मोग तोर बापायचो नासलोलो, he would have accepted that younger son. No, he crowned him with love and with tender mercy. Hallelujah. So God is rich in mercy. काकूत करपाक तो सारको आमचो रिच इन मर्सी म्हणटा. काकुतेन तो सारको बोल्लोलो आहा, देवान फकत आमची काकूत केल्या, पूण जायते पावटी आमी चुकता कित्याक वी ट्राय टू डू समथींग. वी ट्राय टू डू समथींग टू रिसीव फ्रॉम गॉड. हे मायंड आमचें चेंज जावपाक जाय आनी आमी येवंक जाय त्या पॉयंटार की ना, आमच्या कोरण्यांनी आमकां कांय नितीवनपण फावो जावंक ना, पूण आमकां नितीवनपण फावो जालां कशें? जेजूच्या कोरणेन. ओके, कॅन वी गो टू Luke chapter 7. Go down. Go 15th. No, go last. Oh, slowly. Go up. No, go down. Go.
Go down. Go right down. Oh, wait. Up. 35, 36. Okay. कितें बरयलां हांगासर? A sinful woman forgiven. A sinful woman forgiven. त्याच्या पयलीं आमी काल कोणाचें पळयलेलें? A sinful younger son forgiven. वय ना? Now he was forgiven. Why? Because he has repented and came back to his father's house. The elder son, what he is doing in the house? He is not ready to forgive his younger brother, and the reason he is not ready to forgive because he is full of self-righteousness. He is full of self-righteousness, and when you are self-righteous, you are full of pride. जेन्ना आमी आमचे नितीवनपणान आमचे ओन आमी नितीवनपण करूंक सोदता, सेल्फ रायचियसान आमी जेन्ना जियेता तेन्ना कितें जाता? आमी करता तें आमकां सारकें दिसता, एंड वी आर ऑपरेटिंग इन प्रायड. एंड सेल्फ रायचियसनेस एक अशें डेंजर जावन आसा आमकां की तो सेल्फ रायचियसनेस इतलो डेंजरस आहा की ते सेल्फ रायचियसनेसान आमकां कितें आमचो नेचर कितें जावन पडटा? एक गोमंडाचो, एक प्रायड आमकां आसता भितरल्यान, वीच वी समटायम्स वी आवर सेल्फ डजंट नो. जेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी करता तें सारकें आनी आमच्या कोरणेन आमकां बरेंपण फावो जालां. आर यू ऑल गेटिंग कन्फ्यूज? द वन हूज कम ब्रदर, यू ऑल अंडरस्टँड? नो, द बिहायंड. कोंकणी जाय तुका? इंग्लीश? हिंदी? हो. एंड यू ब्रदर? हिंदी? कोंकणी? इंग्लिश, कोंकणी. आपको इंग्लिश आता है थोड़ा थोड़ा? ओके, आप बैठो, समझाएंगे आपको थोड़ा थोड़ा. ओके, ये यीशु के बारे में बात चल रहा है, मालूम है ना? ओके, प्रेज गॉड. इतना मालूम है तो सबसे ज़्यादा है ये. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. दिस व्हाई आई वाज वंडरिंग. ओके, थैंक यू जीसस. लॉर्ड हेल्प मी व्हाट टू डू. हाँ. आपने सुना पहले कभी यीशु के बारे में? सुना है ना? यीशु ने हम लोगों को नया जीवन दिया, मालूम है ना? प्रेज गॉड. ही इज बिलीवर, ही इज ऑलरेडी न्यू द वर्ड. ओके, आप बैठो, समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा. ओके. गेल्या विकान आमी कितें पळयलेलें? धाकट्या पुताचें आमी मन बदललें, जावं रिपेंटन्स, आनी तो आपल्या बापायशीन आयलो आनी ताका कितें मेळलें? फॉरगिवनेस मेळलें, आनी देवाचें नितीवनपण ताका मेळलें. देवाचें नितीवनपण केन्ना मेळटा आमकां? जेन्ना म्हजी कांय करणी ना, आमी फकत एकूच काम करता. वी एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड. येस लॉर्ड, आय हॅव कमिटेड दिस. आय एम अ सिनर इन फ्रंट ऑफ यू. वेन ही कम बॅक टू हिज फादर, वॉट डीड ही से? आय हॅव सीन अगेन्स्ट यू एंड हेवन म्हणटा. तुजेर आनी स्वर्गाचेर म्हणटा आपणें पातक केलें. कितें उच्चारता तो? तेज्या मनान तर, काळजान तर ताका आपल्याचें रिपेंटन्स तर जावंक नासलें जाल्यार तो तोंडान उतरां उच्चारपाचो. वयता आसतना कितें गेलोलो? वयता आसतना तो गेलोलो आपणाक. सी, वेन अ सन इज आस्किंग हीज शेअर, वॉट डज इट मीन? वॉट इज कन्सिडरिंग इन हीज मायंड? जेन्ना आपणाचो माय पाय मोडटा तेन्ना मनीस एक भुरगो आपल्याचें वांटो मागता, वय ना? आनी त्या करारान त्या टायमार तेंचे ट्रेडिशनान कितें आसलें? मेल्या उपरांत वांटे मेवताले. सो हो आतां कितें कन्सिडर केलां? बापायचें कांय पडोंक ना, म्हजो वांटो दी, हांव वेता. सो तेज्या मनान खबर आहा आपणेन कितें केलां. सो वेन ही वेन ही गॉट कॉट इन टू दॅट फॅमीन जाता आनी सगळे पयशे काबार, निराशी जाता, दुकरांच्या जाग्याचेर तो पडटा, तांकां जेवण, व्हडल्या बापायचो पूत, वे ही एंड अप इन टू दुकरांक जेवण घालपाक. जावं तसलें काम मेवता ताका. जेवण पासून ना, कोण सांगाता भोंवताले, ताणें ताची वाट सोडली. हें आमी शिकले आतां तेज्या जिवितान. आतां तो एक जावन आसलो कितें लोकांच्या नदरेन? एक पातकी, वय ना? आतां जायत्या जाणांक आमकांय दिसता आसतलें आमी पातकी, आमी कितें ना कितें तरी केलां. पूण हो नवो करार जो आहा, जेजूची बरी खबर, जेजूचो जो गूड न्यूज आहा, जेजूचो जो शुभ वर्तमान आहा, आमकां पातक्यांक एक बरवसो दिता. कितें दिता? बरवसो. बरवसो म्हणजे कितें? होप. आमकां एक आशा दिता, एक होप दिता की आमी निराशी जावप ना, आमी ते गिल्टान पडप ना. रोमन्स 8:1 आमकां म्हणटा, देर इज नो गिल्ट अँड कंडेमिनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. आयज आमी तर क्रिस्तांव सवे हा, आमकां उणेपण ना, आमकां गिल्ट ना, आमकां एक खालतीकाय ना. आमकां खालतीकाय ना म्हणजे कितें? आमी पातकाक लागून आमी खालती जावप ना. आमी उठोंक जाय आनी रिपेंट जावंक जाय आनी आमच्या बापा सोरशी आमी परत्यान फुडो करूंक जाय. आनी गॉड इज रीच इन मर्सी
and he's very, he put us the crown of love when we repent and we come back to him. आता हिच्या जिवितान पोया, one of the Pharisee asked Jesus to have dinner with him. So Jesus went to his home and sat down to eat. कोणे आपयलो जेजूक जेवणाक? फारिसे. फारिसे म्हणजे कितें आमी तेंचो हें पळयता? How do we see their life, their attitude? आं? Self righteous. Matthew 23 आमी लास्ट वीक पळयला न्हू. Matthew 23 Pharisees आणि स्क्राइब्स जे असतात, टीचर्स ऑफ द लॉ असतात, जेजू तांकां कितें म्हणटा? हिपोक्रिट्स. वय वो ना? हिपोक्रिट्स कितें म्हणटा? डोंगी म्हणटा. कित्याक? तेंचे भायल्यान दुसरे आनी भितरल्यान दुसरे. आउटवर्डली दे आर समथींग अँड इनवर्डली दे आर समथींग एल्स. ताका म्हणटा हिपोक्रिट्स. सो जेजून तांकां मॅथ्यू 23 आमी पळयला, तितून तो कशे भाशेन तांचे सांगता. एक तुमी म्हणटा एक आयदण कशें म्हणटा की भायल्यान मेळ्ळे क्लीन आनी भितरल्यान मेळ्ळे. आनी इट वॉज ऑल्सो रिफर टू द टूम, रायट? फोंडाक भायल्यान बरो न्हेसयलेलो आसता फोंड आनी भितरल्यान कितें आसता? सगळें कुसलेलें. सो हें जेजून आमकां फारिसेवांचे, थोड्याशा फारिसेवांचे आमकां नेचर आमकां असो दाखयला. फारिसेवांचें ध्यान खंय आसतालें? मानामेताचेर. खंय आसताले? मानामेताचेर आसताले की आमी देवा मुखार नितिवंत, आमी देवा मुखार रायचस, आमी सगळे सांबाळटा. ते सांबाळिना, ते टॅक्स कलेक्टर पातकी, ती आहा ती पातो कादारपी वस्तोरी, ते आहा ते आनी कोण. आतां ही हांगासर एक वस्तोरी आहा म्हणटा, तिचें नांवच कितें दिलां? तिका नांव पासून दिवंक ना. हांगा बरयलां सिनफूल woman म्हणला. वी डोंट नो हर नेम. हांगा कितें बरयलां? वन ऑफ द फॅरिसी आस्क्ड जीसस टू हॅव डिनर विथ हिम. सो जीसस वेंट टू हिज होम अँड सेट डावन टू ईट. जेजूक आपयलो म्हणटा एक फारिसेवान आपणाच्या घरात जेवणाक, आनी जेजू गेलो आनी म्हणटा जेवणाक बसलो. तुमी आयकलां हें केन्ना? आयकलां? व्हेरी गुड. ओके, गो डावन नाव. वेन अ सर्टन इमोरल वुमन, कॅन वी गो KJV? And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat at food in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. कसले हाडले? एक alabaster box of ointment, एक perfume हाडलो म्हणटा, जो सारको म्हारग, expensive, सारको expensive. We'll read it first. And stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. कितें केलें तिणें? She stood at his feet behind him, weeping. कितें करता ती? रडटा. मागीर कितें करता ती? तेजे पांय धुले म्हणटा आपणाच्या दुकानी. इतली रोडली म्हणटा की तेजे पांय धुले तिच्या दुकानी, अँड डीड वायप देम विथ द हेअर ऑफ हर हेड. आपल्या केसांनी म्हणटा तेजे पांय पुसले, अँड किस्ड हिज फीट अँड अनॉइंटेड देम विथ द ऑइंटमेंट. नाव ओके, गो टू 39. Now when the Pharisee which has bidden him saw it, he spoke within himself. कोणाक सांगले तेणेन? आपल्या आपणाकूच तो आता सांगता. तो आता भायर काय उलयना. तो कितें म्हणटा? within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman this is that touched him, for she is a sinner. She is a sinner. आता कितें पळयलां आमी हितून? एक फारिसेव आसता, जेजूक आपल्याच्या घरान जेवणाक आमंत्रण दिता. करेक्ट? ओके. जेन्ना जेवणाक आमंत्रण दिता तेन्ना तुमी आयकला ही स्टोरी? जेजू काना गांवान गेलोलो लग्नाच्या घरान गेलोलो. मागीर कितें जाता थिंगासर? मागीर कितें करता जेजू? ग्रेप वायन काबार जाता. आनी मागीर कितें जाता? उदकाचो वायन जाता, दाखरोस जाता. पूण ते उदकाचो दाखरोस खंय जाता? कित्यातल्या उदकांतले कोता तो? प्लेन वॉटर. खंय आसता तें उदक?
आनी ड्रम खंय आसता? हां, रिच्युअल कितें आसता? ड्रम खंय आसता? दारा भायर. करेक्ट? बायलान आसता. ते थिंगा बॅरल कित्याक आसताले उदकाचे ड्रम? तेंचे कल्चर कितें आसलेलो, तांचो ट्रेडिशन कितें आसलेलो? घरान भितर सरच्या पयलें हात पांय धुवन ते भितर सरप आसता आनी मागीर तेंचें सगळें कितें कार्य आहा ती तेंचें कोमेस जाता. वय ना? हात पांय धुवपाक. पूण हांगासर कितें बरयलां? फर्स्ट वर्स आमी कितें पळयता? जेन्ना जेजू तेंच्या घरान भितर सरलो, गो टू द फर्स्ट दॅट सेम वर्स. Go up. 36. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. आता जेन्ना हांगा जेजू भितर सरला, जेजू हांगासर आतां लास्ट नेक्स्ट वर्सान वस, हांगा ताका पांय धुवपाक उदक दिलां? ना. हात धुवपाक उदक दिलां? ना. काय ना. फारिजेवाचें मन खूंय आहा? आमी म्हणटा फारिजेव, हे फारिजेव केन्ना केन्ना आमी फारिजेव जाता, जाणा तुमी? जायते पाटी वो फारिजेवाचो कॅरेक्टर केन्ना केन्ना आमी घेता, केन्ना केन्ना न्हू चडशीं घेता म्हणूंक जाता. We need to accept the fact what we do sometimes, or most of the time I would say. जायते पाटी आमी आमच्या नितीवनपणान, आमच्या सेल्फ रायचसनेसान आमी ओशी फसता की आमकां गमना पासून की आमी एके भाशेन एक फारिजेवाचो कॅरेक्टर घेता, एक फारिजेव आमी जाता. पूण देवाच्या नदरेन फारिजेवाक कसलो एक हें आसा, देव कितें म्हणटा तांकां? सेल्फ रायचस म्हणटा. आनी जेन्ना आमी सेल्फ रायचस जाता तेन्ना आमी एका गर्वान आसता, एका घमंडान आमी पडटा. आमकां गमना पासून की आमी घमंडान आहा, पूण जेन्ना आमी घमंडान आहा देवाचें बरेंपण आमच्या नदरे मुखार आमकां दिसती पडना. आमी फगत पळयता आमी कितें करया आमकां बरेंपण फावो जावपाक, आमी कितें करया आमकां नितीवनपण मेळपाक, आमी कितें करया देवाची ब्लेसिंगां आमचेर देंवोन येवपाक. वय ना? जायते फावटी आमकां दिसता आमची ब्लेसिंगां बंद जाल्या कित्याक हांवें कितें तरी वायट केलां आसतलें, सो ब्लेसिंगां बंद जाल्या दिसना. पूण देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा? देवान आमकां सगल्या बेसावांनी ऑलरेडी बोल्ल्या, बरोवपाचो आहा ऑलरेडी बोल्ल्या. पूण ही बेसांवां आमी पळोवंक पावना. कित्याक? आमच्या कितें सेल्फ रायचसनेस चिंतनाक लागून, आमचें ओन नितीवनपण आहा, देवाचें न्हय पूण आमचें ओन नितीवनपण आहा, त्या चिंतनाक लागून आमकां अशें दिसता की आमच्यो कोरण्यो खंय तरी आदल्या दोल्ल्या आसतल्यो म्हणून देवाचें ब्लेसींग आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडना. पूण देवाचें ब्लेसींग आमच्या जिवितान आमकां दिसती पडना. कित्याक? आमी जियेता एक ऑन भावार्थ्यान. कशी जियेता आमी एका ऑन भावार्थ्यान. कित्याक? आमच्या दोळ्यार एक पट्टी पडल्या की आमकां दिसता आमी करता तें सगलें सारकें, पूण आमची एक एक कोरणी आमी देवाच्या उतराक सोर करून पळोवपाक जाय ती खरेंच देवाच्या उतराक रिलेट जाता काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें चिंतप आहा काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे कोरण्यो आहा काय? देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे एक्शन्स आहा काय? उतरा प्रमाणे म्हजें चलप आहा काय? म्हजें जिवप आहा काय? हें आमी एक एकल्यान आमच्या जिविताचेर, दुसऱ्याचें आमकां नाका. आतां हांगा हो फारिजेव कितें करता? हां, हे फारिजेवाची नदर खंय आहा? दुसऱ्याचेर. ही इज नॉट रियलायझींग आपूण तिका बोट दाखयता पूण आपूण चुकला. जे सोमयांक जे म्हज्या घरान आपणें हाडला ताका आपणें हातूय धुवंक उदक दिवंक ना आनी पांय धुवंक उदक दिवंक ना, पूण हेची नदर खंय आहा? तिणेन कितें केलां पळय तेचेर. जाता आमकां जायते पाटी हां, आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी मेजपाक, तेणेन अशें केलें, हेणेन अशें केलें, तेणेन तशें केलें, म्हज्या घरान ती किरी किरी करता म्हूण म्हाका शांती ना. हांव सोजमो ना, म्हाका शांती ना बिकॉज आय हॅव नॉट अंडरस्टूड द शांती. इट इज नॉट माय फॅमिली मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आय एम नॉट इन पीस. म्हाजी घरची जबाबदार ना, जोरी तर हांव तर शांतेन जियेना, म्हाजी घरची जबाबदार ना. माय फॅमिली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ आय एम नॉट लिव्हिंग इन पीस. मी मायसेल्फ हॅव नॉट अंडरस्टूड वॉट इज पीस. हू इज जीजस? दॅट इज द रिजन आय एम नॉट इन पीस. जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू म्हज्या घरान किरी किरी जाता म्हूण म्हाका वचपाक बरें दिसना, म्हाका मातशी शांती जाय, म्हाका मातसो सुसेग जाय. वय ना? जायते फावटी आमी अशें म्हणनान आमकां अशें दिसता की तांकां लागून म्हाका त्रास जाता, ती करता म्हूण म्हाका कश्ट जाता, ती अशें म्हणलें म्हूण म्हाका राग आयलो, तेणी तशें केलें म्हूण हांवें असो रिएक्शन दिलो. इट्स नॉट दॅट. आमच्या भितर कितें आसा पळय तेंच आमच्या भायर सरता. ताका लागून उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बदलपाची, मन बदलपाची, नवसरी जावपाची आमकां भोव व्हड गरज. म्हाज्या जिवितान आयज जें कितें घडटा ओन्ली आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. एंड वेन वी एक्सेप्टेड God is there to help us with His grace. But आमी पहिले मानून घेवंक जाय. आमी पहिले मानून घेवंक जाय. तुम्ही दाविदाची खबर आयकल्या? डेविड, द किंग डेविड आयकूंक ना? ओके, सुरवातेक जेन्ना जेजू देवाची ताका देव येवजण करता दाविदाक मागपाची, विचून काडपाची आनी ताका मागणी करपाची राजा म्हूण. वय ना?
पूण जेन्ना ताका माखणी करपाक विचून काडटा, सावलू राजा नासलो, सावलू आसलो ना, सॉल, द किंग सॉल. जेन्ना आमी सॅम्युएलाच्या पुस्तकार पळयता, सॅम्युएल 1, सॅम्युएल 2 आमी जेन्ना पळय पळयता तेन्ना आमकां कितें दिश्टी पडटा, सावलूचें राजापण आनी दाविदाचें राजापण. वेन किंग सॉल वॉज अनॉयंटेड एज अ किंग, सुरवातेक तो राजा जालो, पूण जेन्ना तो राजा जालो, जायत्या कितें म्हणटा ते पावरान तो बोल्लो, राजा जालो, सगलो लोक तेच्या हाता खाला आसलो, वय ना. पूण हे स्लोली फुडें सरता सावलूचें कितें करणी जाता, घुमंडान भरता. जे काम एक प्रॉफेट मिन्स वॉट, प्रवादी, एक प्रवाद्यान जें करपाक जाय तें काम कोणाच्यानी वचून करूंक जातालें आदल्या कोरारान ना. जे कोणेन पळय काम, सगल्यांक काम असलें, जे लेवी ट्रायबाचे आहले ते पाद्रीपणाचे हितून आसले, वय ना, एक याज्ञिकाच्या हितून आसले. सो तेंचें काम आनी दुसऱ्यान करप ना. सो जेन्ना एक प्रवाद्यान जे एक काम करपाक जाय आसलें, जे सॅक्रिफीस दिवपाक जाय आसलें, जे ऑफरींग करपाक जाय आसलेलें, सावलू कितें करता, प्रवादी येवंक ना म्हूण आपूण करता. सो देवा मुखार तेणें देवाचें एक उतर मोडलें, वय ना. सुरवात एक मनशाच्या जिवितान पातक कशें घडलें आदाम आनी हेवेच्या, जेन्ना देवाचो कमांड मोडलो. सो ह्या सुवातेर सावलूच्या जिवितान आमी कितें पळयता, कमांड कितें आसलेलो, फकत एका प्रवाद्यानूच तें करूंक जाय आसलेलें. पूण सावलू कितें सोजमता, सगलो अधिकार म्हज्या हातीन येयला, हांव व्हडलो राजा जाला, सगल्यांचें आपूण घेवन सो आय कॅन डू वॉट एवर आय वॉन्ट टू डू. म्हणचें कितें, एक घुमंडान तो पडलो, एक प्रायडान तो पडलो, एक कितें म्हणटा तें एक आपलें रायचसनस तयार केलें तेणें, वय ना, आपूण करता तें सारकें. सो तो कितें म्हणटा, जेन्ना साम्युएल येता, तो साम्युएलाक कितें म्हणटा, तूं येवंक ना न्हू टायमार, आनी सगलो लोक म्हणटा मातसो असो तसो जालो म्हणटा, म्हणून आपणें केलें. कितें रिजन दिता तो, कसलें रिजन दिता. जे काम एक प्रवाद्यान करूंक जाय, ही गिव्स एन एक्सप्लेनेशन. तो सॉरी पासून जायना, तो रिपेंट जायना. मेन इम्पॉर्टंट इज वॉट, ही इज नॉट रिपेंटिंग, बट ही इज गिवींग एक्सप्लेनेशन, ही इज गिवींग एक्सक्युजीस. जायते पाटी आमी चुकता, पूण आमी आमची चूक वळखून घेवपाक आमकां खालती कांय नाका, पूण आमी एक्सप्लेनेशन दिता एंड वी ट्राय टू जस्टिफाय आवर सेल्फ, वय ना. आमी जस्टिफाय करता, पूण वी आर नॉट जस्टिफायड बाय आवर एक्सप्लेनेशन. आमचें नितिवनपण जावं आमचें जे कितें आमी वायट जिवीत जियेता, हें जस्टिफिकेशन आमच्या एक्सप्लेनेशनान जावंक ना. हें जालां जें जेजून कितें केलां पळय तें खुर्सार. सो जेन्ना तो जस्टिफिकेशन दिता, इज इट वॅलीड, तो कितें करता, आपूण खरो म्हूण दाखोवन दिवंक सोदता. निमाणें कितें जाता, देव तेका राजापणांतल्यान काडटा. देव राजापणांतल्यान ताका काडटा आनी दाविदाक राजा करता. पूण जेन्ना दावीद राजा जाता, दावीद कसो आसलो, एक मेंढरो राखणो, वय ना, सारको सादो. कसलें काम, येयलेले गेलेल्या दिसा दोंगराचेर मेंढरे घेवन वचपाचें, बसपाचें, तांकां चोरोवपाचें, वय ना, तेंच तेजें काम आसलें. कितें तरी क्वॉलिटी आहली राजापणाची तेज्या भितर आसलेली, पूण देवान ताका खंयसान खंय पावयलो. एक गोरवां बोकडे राखणो आसलो, एक मेंढरा राखणो आसलेलो, देवान ताका इचून काडलो. दॅट इज अनदर स्टोरी, ओके, तें व्हडलें, बट आय टेल यू इन शॉर्ट. सो जेन्ना तो राजा जाता, जेन्ना सगलें दोनीपण तेज्या हातीन येता, जेन्ना तो राजा जाता, सगलें राजापण तो बरें चलयता. बट एट द एज ऑफ मे बी 50 जावं, आय डोंट नो एट एक्झॅक्टली वॉट एज, पूण मागीर कितें जाता, कितें जाता, जेन्ना तो आपल्या पॅलेसान वयर असो फेरो मारतालो, कोणाचेर नदर पडटा तेजी, एके ओस्तोरेचेर, बादशिबाचेर एक नदर पडटा, एके ओस्तोरेचेर नदर पडटा, जी जावन आसली काजारी ओस्तोरी, वय ना. ते ओस्तोरेचेर नदर पडोन पातोक तेज्या भितर एक जोलोम घेता. कसले, चिंतनांनी. पयलींच करणी घडल्या ना, चिंतनांनी जेन्ना पातकान एक जोलोम घेतलो तेज्या मनान, तो आतां मनीस धाडटा खबर काडूंक. ताका येवन सांगता, ती अमक्याची बायल आनी तिजो घोव खंय गेला, झगड्यार गेला, झुजाचेर गेला. कोणें धाडला, राजान. सो आतां एका खबर आहा, ती एका मनशाची बायल आनी तो मनीस ह्या झुजान जे आपणें जे झूज करपाक जे धाडला दुस्माना कडेन, त्या झुजान तिजो घोव गेला. सो असल्या टायमार ताणें हो फायदो काडचो ना. पूण पयलें कितें जालें, पातकान जोलोम घेतलो मनान आनी निमाणें ताणें पातोक आदारलें. पातक आदारोन पासून ताणें पातोक लिपोवंक लागोन कितें केलें, फोटी केल्यो, जिवेशी मारल्यो, फोटी मारल्यो. ताका जायते तेणें प्लॅन केलो, ते डिटेलान बरयलें, वील नॉट गो इन डिटेल. पूण जायते पयलीं फोटीचो आदार घेतलो. एक पातोक लिपोवपाक आमी कितें करता,
जेन्ना आमी केन्ना सेल्फ रायचसनेसान पडटा आनी जेन्ना आमकां दिसता आमी करता तें सारकें, पूण आमी सोजमो ना, आमी पातकान भितर 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 रिकता आनी भितर भितर डीप पडटा, आमकां समजना. ताका जाय जाल्यार जेन्ना ताका गमलें ती काजारी थिंगाच बंद करपाक जाय नासलोलें, तेन्नाच स्टॉप जावंक जाय नासलोलें, वय ना जातालें. पूण जेन्ना ताणें पातोक आदारलें, पातकान पडलो, तेन्ना ताणें एक चिंतूंक जातालें, बाबा खून आनी करपाक नाका, मर्डर आनी पडपाक आनीक नाका, कितें तरी करया, जावं एक फुडें सोरया, गुन्यांव मागून घेवया, तसलेंय ताणें करूंक ना. एक पातोक लिपोक लागून ताणें कितें केलें, फोटीचोय आदार घेतलो आनी जिवेशी मारपाक प्लॅन केलो. आनी हेज्या प्लॅना उदेशी ताजें ते ओस्तोरेच्या घोवाचें मरण जालें. समजता, मरण जालें. पूण जेन्ना देव एका प्रवाद्याक नेतनाक धाडटा आनी नेतनाक सांगपाक लायता, तेका नेतन कितें करता, मांडणी काडटा, एक स्टोरी कशी सांगता, एका मेंढऱ्याची आनी एका गिरेस्ताची आनी एका गोरिबाची, आनी एक मांडणी कशी घालता तेज्या फुडल्यान, एक ओपार कशी घालता. आनी जेन्ना तो म्हणटा वय म्हणटा, तो गिरेस्ता कोणें पळय मेंढरो मारला ताका जिवेशी मारूंक जाय, तेन्ना तो म्हणटा तशें तुका करूंक जाय, कित्याक तुवें देवा मुखार पातोक केला. एट दॅट वेरी मुमेंट म्हणटा दावीद सोरपोटून जमनीर पडलो आनी आपल्या पातकाचेर रिपेंट जालो, आपल्या पातकाचेर रिपेंट जालो. जायते पाटी आमी जेन्ना पातकान पडटा, आमी कवर करपाक लागून एकार एक फोटींचो साथ घेता, घेनान? हां, आमकां अशें दिसता ना आतां हें लिपोवपाक कितें तरी करचें पडटलें, आमकां दिसता तेजो एंडींग कितें तरी बरो आहा, पूण तेजो एंडींग, फोटीचो एंडींग केन्नाच बरो ना. सदांच फोटीचो एंडींग सदांच नास, कित्याक सैतान जावन आसा फोटीचो बापूय, सैतान जावन आसा फोटीचो बापूय. जेन्ना आमी फोटीचो सांगात घेता, आमी कोणाक आमचो बापूय करता? सैतानाक, वय ना. देवाचें उतर आमकां म्हणटा की आमी एक तर देवाचीं भुरगीं जावंक जाता, नाजाल्यार एका सैतानाचीं भुरगीं जावंक जाता. कोरण्यो तर आमच्यो देवाच्या उतरा प्रमाणें जायना, सैतानाच्या उतरा प्रमाणें जाता, जाल्यार आमी कोणाचीं भुरगीं जालीं? देवसाराची भुरगीं जालीं ना. कोणा आमकां जाय, आमी जावन आसा अब्रामाची सोसोत, आमी जावन आसा देवाची भुरगीं. देवान जेजू उदेशी आमकां एकवटायल्या आपल्या सांगाता. जो संबंद आमचो आनी देवाचो तुटलोलो, जेजूच्या रोगता उदेशी गॉड हॅज रिकन्सायल्ड अस अगेन टू हिम थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस क्रायस्ट, थ्रू द सॅक्रिफायस ऑफ जीसस क्रायस्ट. जेजूच्या कोरणे उदेशी, जेजूच्या सॅक्रिफायसा उदेशी. पूण कितें, हें केन्ना घडोवन येतलें, जेन्ना आमी आमची पातकां आमी वळखून घेता, आमी आमच्या मनाची नवसरणी करता, आमचें मन बदलता, आमी रिपेंट जाता, तेन्ना की देवा मुखार आमी मानवलेली जाता. आनी देव जावन आसा आपले काकुतेन गिरेस्त म्हणटा, ही इज रीच इन मर्सी म्हणटा, विथ टेंडर मर्सी एंड एक्सक्यूज मी, मोगान म्हणटा इतलो भरलेलो की तो आपलो मोग आमचेर वतयता. ओन्ली वेन वी repent. The younger son has done so many blunders in his life. इतले वायट जिवी जियेलो, ओस्तोरे बरोबर तो जियेलो. हे बरयलें ना, तेजो पूत म्हणटा न्हू, वो गेलो आनी सगळे ओस्तोऱ्या बरोबर पयशे वगडायले म्हणटा. इतले मेळे जिवी जियेलो, जेका बोगसणे पासून ना. आमचे नोदरेन जेन्ना आमी पळयतली, हेका बोगसणे, हो कसो जिवी जियेला, हो चोरी कोरी, जिवेशी मारी आनी कितें करी. आतां सावलूचे आनी दाविदाचे जेन्ना आमी जिवीत पळयता, व्हडलें पातो कोणाचें दिसती पडोन येता? दाविदाचे न्हू. ताणें अडल्टरी, ही कमिटेड अडल्टरी एज वेल एज ही मर्डर्ड, रायट. सो हें व्हडलें पातोक न्हू. लोकांचे नोदरेन, संवसारी नोदरेन आमकां कितें दिसती पडोन येता? हें व्हडलें पातोक. पूण सावलूचें पातोक कसलें आसलें? घोमंडाचें. कसलें आसलें? घोमंडाचें. आपूण करता तें सारकें, सेल्फ रायचस, हांव राजा. आनी एक किंग उजिया म्हणून आहा, तेणें तेजेय सेम स्टोरी आहा, बट तितून आनी नाका वसया, वी विल कंप्लीट दीस. एंड वन ऑफ द Pharisee desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to eat, to meat. And behold, a woman in the city which was a sinner. आता ह्या सिटीन इका नांव कितें दिलां? फारिझेवाचें नांव कशें आहा? फॅरिसी. व्हडलें नांव, वय ना. फारिझेव. फारिझेव म्हणजे कितें? हां, what answer quick he gave. फारिझेव हिपोक्रीट म्हणून आमकां मागीर गमता न्हू, जेन्ना जेजू सांगता. अदरवायज इन द आयज ऑफ द पीपल ओवर देर, फारिझेव म्हणजे कितें? सारकें नितीवोन न्हू लोकांचे नदरेन. दे आर द रायचस न्हू इन द आयज ऑफ द पीपल. हां,
दीज आर द पीपल बरें न्हेसता तें घालता हातीन कितें घेता आनी बडबडीत आसता देवाचे मानामेत उलयत आसता देवाचे उतर उलयत आसता सो ते 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 कोण टॅक्स कलेक्टर आनी ही बाबडी कोण सिनर्स आहा तेंच्या मुखार तांकां कितें दिसतलें आमी पातकी आमकां देव टेंपलान वचोंक फावो पासून ना सो आमी भायर रावया हे फारिसेव कितें करी आमी देवा मुखार रायचेस सो लेट मी गो इन द टेंपल येस ओ नो सो तांकां कितें दिसतालें आमकां देव टेंपलान भितर वचोंक फूल रायट आहा बिकॉज वी आर द रायचस. And these people are sinner. That's why they don't even enter the temple. They're staying right behind. Understanding? Now, and behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at food, at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment and stood at his feet, behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hair of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. आता ही ओस्तोरी आपूण पातकी म्हूण जाणा समजता आपूण पातकी म्हूण जाणा आता ही ओस्तोरी जेन्ना जाणा आपूण पातकी म्हूण तिचे कॉन्शियस कितें आहा कितें चिंता आसतली ती आपूण एक पातकी पूण तिजे तुमी कॉन्फिडन्स पळयला द कॉन्शियस पळयला की जेजू सोमी वो दोनी वो म्हणटा वो प्रॉफेट म्हणून म्हणटाले आसतले ते तेन्ना ताका जावं वो देवाचो मनीस देवाचे बोगसणे शिकयता बरेपण शिकयता सोर्गींच्या राजाची खबर शिकयता आनी वो बोगसणे दिता हिलींग करता आनी एका पदवी आसत की आपणाक फॉरगिव करपाक ही ओस्तोरी आपूण पातकी पूण आतां ती कितें जाल्या सेल्फ कॉन्शियस आहा जीसस कॉन्शियस आहा. Can you imagine this? आता एका गांवान एक दर आतां इमॅजिन करुया एक मनीस दर एक वस्तोरी दर एक पातकी जिवीत जी येता एक वायट कामाचो सांगात दवरला जावं कितें आहा आनी आतां गांवान कसली एक सभा आहा कसलें फंक्शन आहा कसलो कॉन्सर्ट आहा ती येतली कॉन्सर्टान शील कम शी वॉन्ट कम रायट कितें चिंतली हांव पातकी हांव वायट जिवीत जियेता तांच्या मुखार तर आपूण गेली सगलीं आपणाक कशीं पळयतलीं दे वूड लूक एट मी दीस वे दे वूड लूक एट मी दॅट वे येस ओ नो कित्याक आपूण ह्या गांवान सगल्या मुखार कितें एक पातकी गांवच्या मुखार आपूण एक सिनर सो आपूण कशी वयतली आनी तुमी इमॅजीन करा जेन्ना जेजू येतालो कितलो लोक येतालो तेज्या फाटल्यान मल्टिट्यूड कितलो लोक येतालो हजारांनी हिशोब ना मल्टिट्यूड देर इज नो नंबर्स मल्टिट्यूड म्हणजे कितें नो नंबर्स आर गिवन काउंटलेस जेन्ना ती रॉकपाट जाली ओस्तोरी येता आनी जेजूक हातलांक सोदता म्हणटा इतली गोड्डी आसली ती सारकी गोरदेन खबर ना कोणाक हात लायलो म्हणजे कितें जेजू जेन्ना एका सुवातीचेर वता लोक हजारांनी मल्टिट्यूड पीपल वर फॉलोईंग हीम वॉज अराउंड हीम नाव कॅन यू इमॅजीन वेन ही हॅज कम टू दीस फॅरिसीज हाऊस इमॅजीन हाऊ मेनी पीपल वूड बी देर Now in front of all these people, in spite of knowing that she is a sinner and she is living a bad life, she made a guts. आता हे guts केन्ना जाता मनशाक guts केन्ना येता सांगा आमकां जेन्ना कॉन्फिडन्स केन्ना येता कितें करपाक even by knowing that I am a sinner. There are two things. See, that there is humbleness and there is pride. And there is humility, living in humility. एक humility कोंकणीन तुमकां आतां कशें सांगया एक God centered is yes humility म्हणजे कितें आमी देवाचे God centered आहा देवाचे आमी God centered आहा God conscious आहा आतां हिजे जिवितान आमी पळोवया if she was considering herself I am a sinner I cannot enter to this Pharisee's house. I cannot go out in this crowd. I cannot go and touch Jesus. I cannot go even to look at him because all these people will look at me in what way? सिनर येयल्या पातकी येयल्या पूण आतां आमी हांगासर हिजे कॉन्शियस कशें समजून घेवया इवन दो शी नो दॅट शी इज अ सिनर शी फॉरगॉट ऑफ हर सेल्फ एंड शी बिकम जीसस कॉन्शियस शी humbled herself and she become Jesus conscious, God conscious and she is doing all of these things. आता ती कितें पळयता ती वयता तेज्या घरा आनी ती रडटा कित्याक बिकॉज शी नो हू इज शी तिका खबर आहा आपूण कोण आनी तिका हेवूय खबर आहा जेजून तिका कितें दिवपाक जाता पळय तें समजता
कित्याक जेजू फर्स्ट टायम तेन्नाच देंवोन येवंक नासलो, जायती शिकोवन शिकयतालो. तिणेंय घोडेक जेजूची शिकोण आयकल्या आसतली की जेजू बोगसोण्याचें उलयता. जेन्ना एका पॅरालायटीक मनशाक रुफान सावन देंवयता तेन्ना तो कितें म्हणटा ताका, युअर सिन्स आर फॉरगिवन, गेट अप, टेक युअर दिस एंड वॉक. येस ऑर नो? पूण एट द सेम टायम तो कितें बरें म्हणटा थिंगा एक स्टेटमेंट, युअर सिन्स आर फॉरगिवन. तेन्ना फारिझेव म्हणटा न्हू, हू इज ही हू कॅन फॉरगिव द सिन्स? दे से टू देमसेल्व्स, वो कोण हेज्यान बोगसोणें दिवंक जाता, फॉरगिवनस दिवंक जाता? फॉरगिवनस फकत देवाच्यान दिवंक जाता न्हू. सो वो कोण फॉरगिवनस दिवपी? सो हे बायलेक घोडे खबर आसत की जेजू बोगसोणें दिता म्हूण. सो वॉट शी इज थिंकींग, इवन दो आय एम अ सिनर, जीजस कॅन फॉरगिव मी. दॅट इज द रिजन ती एक गट्स तिका कित्याक येता, बिकॉज शी डजंट बिकम सेल्फ कॉन्शियस, शी बिकम जीजस कॉन्शियस. Huh? Repented yet, and she come here because of that. No, she become Jesus conscious. ती आता कितें म्हणटा, and stood at his feet. आता तूं चित, ये ओस्तोरेक पातकी आसून कित्याक म्हूण फारिझेवाच्या घरान येयली आसतली. तुमी चिता, आतां फारिझेवाचें घर म्हणजे व्हडले व्हडले मनीस आसचे ना? हां, फारिझेवाच्या घरान वचप म्हणजे कितें, पयले सुवातेर कोण मानामेद सांबाळटा तेच वयता आसतले. कित्याक फारिझेव कितें शिकयता? मानामेद लो शिकयता, देवाचे कमांड शिकयता. वय ना, कमांड अशें शिकयता की कोण कमांड दवरिना ती पातकी. सो हिणें सगळे कमांड तर पयले म्हणले आसतले न्हू. बट लूक एट हर, हाऊ शी एंटर टू दॅट हाऊस. Now she is entering the Pharisee's house not because of the Pharisee. She is entering to Pharisee's house because of Jesus is come. जेजू येयला. सो वी हॅव टू चेंज आवर मायंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. आमी रिपेंट जावपाक जाय, आमच्या मनाची आमी नवसोरणी करपाक जाय अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. मेनी अ टायम्स आर वी गोईंग टू द चर्च एवरी संडे? येस और नो? वी आर ऑल चर्च गोईंग पीपल, राईट? And can you just imagine? So every time, every week we are going to the church. Some people they go every day, morning, correct? आणि आतां तर आमी एवरी डे चर्चीक वयता, एवरी डे आमी इगोर्जेक वयता, आनी तेच भाशेन आमच्या गांवान कोण तरी इगोर्जेक येना म्हणया. आनी तुमकां खबर आहा सगळींचे गजाली जाता, ओ ती येयना, ती फॅमिली येयना, वो येयना, तो येना. आनी आमी आतां कितें करता? कोण येना तेज्यो खबरो करता. कंडेमिंग अदर्स, रायट? जजींग अदर्स, रायट? वी डोंट नो वॉट इज द सिट्युएशन. आमकां खबर ना ती कित्याक येना, पूण आमी आतां कितें करता? आमी सदां वयता. आता सदां तूं वयता, बट एट द सेम टायम वॉट वी आर डुईंग, वी आर जजींग द वन हू इज नॉट कमिंग. वय ना? डू वी डू दिस? कोण येना ताका आमी जज कोता. एंड वॉट जीसस सेड, डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड. आमकां खंयच्याच उतरान देवान आमकां अशें आमकां एक खरेंच तर आमकां तर तेंचें पडलेलें आहा, वी शूड गो टू द हावस, वी शूड मीट देम, स्पेंड टायम विथ देम, फायंड आउट वॉट इज हॅपन्ड. दॅट वी आर नॉट डुईंग, बट वी वॉन्ट टू डू गॉसिप. येस ओ नो? ती येना, ही येना, ती आनी खंय वेता दिसता, आनी खंय दुसरे कडेन पावल्या दिसता, त्यो खबरो. येस ओ नो? डू वी डू दिस? Who are we to point fingers to others? When we do this, are we not living in self-righteousness? Oh, I am self-righteous. Oh, what I'm doing is correct. What they are doing is not correct. What we are doing, we are becoming Pharisee. Ami korta te sarke, I am going every Sunday. I am going every day. But they are not coming. Something is wrong with them. But I am not taking any guts to go and find out what is wrong with them. Let's go visit Korea. या तेंगेर कितें प्रॉब्लम आहा, कितें जालां, कशें तें फायंड आउट करपाक कोणूच गट्स कोन्ना. बट वॉट वी डू? वी कंडेम देम. वी पॉयंट फिंगर्स टू देम. एंड वी आर थिंकिंग, हांव वयता सदां काल, सो दॅट आय एम रायचस इन द आयज ऑफ द लॉर्ड. येस ओ नो? Going to listen to the word of God every day will not make me Christian. हांव तर देवाचें उतर आयकोंक सदांच वेता, तें म्हाका एक क्रिस्ती म्हूण अशें करिना. बट जेन्ना हांव आयकोंक वेता आनी आयकलें तें प्रमाणे तर हांव म्हजें जिवीत जियेता, देन आय कॅन कॉल माय सेल्फ एज अ क्रिश्चन. क्रिस्तीपण फकत हांव क्रिस्ताक वळखता म्हणून न्हू. क्रिस्तीपण जेन्ना हांव क्रिस्ताचें जिवीत जियेता, म्हजें म्हाकाच हांव ताका समर्पिता,
तें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिवीत. समजता, जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी आमचो वेळ पिड्यार केला, आमची वर्सां पिड्यार केला, दुसरो कितें करता तें फायंड आवट करून, दुसरो कितें करता तें तेंच्या जिवितान नदर मारून. पूण आमी केन्नाच एक वेळ असो काडूंक ना आमच्या जिवितान आमी कितें करता. वय ना हां, दॅट्स वॉट. केन्ना आमी चिंतूंक ना आनी आमकां अशें दिसता की दुसऱ्यांक बोटां दाखोवप हांव सारकें हें नोइंगली अननोइंगली सगल्यांक कडेन हें घडटाच. जायते जेन्ना when I came into the word for the first time, when I heard about the word previous year in 2022, first time जेन्ना हांवें उतर आयकलें, many things I came to know through the word of God. And you know, ते अशें turned out जालें in the beginning, and then I praise be to God that through him, through my husband, God corrected me. That when I heard the word of God for the first time, हांव घरा येयलें आनी हांव तांकां सगल्यांक कशें पळयता आतां. I started doing that, not realizing that was something pride I got in me. देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका एक प्रायड येयला. पूण देवाच्या उतरांतल्यान आमकां प्रायड येवपाक जायना. देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक हंबलनेस येवपाक जाय, एक ह्युमिलिटीन आमी चलपाक जाय. पूण म्हाका एक प्रायड येयलो, कितें म्हाका सोद गमोन आयला, आतां हांव जाणा तुमी नको, सो वॉट यू आर डुईंग इज रॉंग. And that time he was also not that much into the word of God, that much he was not there only into the word of God, but at the same time I believe through him God corrected me, and he told me only one thing: whatever you are studying, you study, but don't try to go and change others. He told me that last year only, previous year. म्हाका म्हणलेलो तू जे शिकता तू शिक, पूण तू डायरेक्ट दुसऱ्यांक वचोन चेंज करपाक तू करिनाका. Because when I started to do that, what I saw in my family, my own sister, my own mother was like, you know, they were like towards me. When I used to enter the house, they even must be talking to each other or having a talk between each other. The moment I step in the house, they would stop. काय उलयना आहली मागीर, उगी रावताली. आनी हांव चिंतूंक पडटालें, हांव भितर सरलें, ही कित्याक उगी रावली अशें म्हाका जातालें. ती म्हजे रागार जाल्या काय, सो हांव हें सगलीं चिंतना. एट द सेम टायम आय वॉज स्टडींग द वर्ड, बट एट द सेम टायम हांव असल्या ह्या सिनान पडलें की हांव तांकां चेंज करपाक ट्राय करपाक लागलें, आनी सगलें म्हाका बॅकफायर. हें जालें केन्ना सुरवातेक, मागीर जेन्ना हें जालें सप्टेंबरान, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरान जेन्ना हांव परतें रिट्रीटाक गेलें 3 म्हयन्यांनी 2022 डिसेंबरान जेन्ना परतें गेलें, थिंगा पापाचो रिट्रीट आसलो ब्रदर जॉन्सनाचो. आनी तेन्ना फ्रॉम नो वेर ही केम टू मी, आनी तेन्ना तो म्हाका वळखोय ना आनी कांय खबर ना, ही डोंट इवन नो माय नेम आय थिंक एट दॅट टायम. तो डायरेक्ट म्हजेशीन येयलो. फ्रॉम नो वेर ही टोल्ड मी, तूं कितें शिकता, यू चेंज युअर सेल्फ थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, बट डोंट गो एंड ट्राय टू चेंज अदर्स. सडनली येयलो आनी म्हाका तें सांगलें. सो फर्स्ट म्हाका हेणें घरान सांगलें जेन्ना म्हाज्या मम्मीचे भयणीचे हांव डिफरन्स पळोवंक लागलें. सेकेंडली पापा केम एंड टोल्ड मी फ्रॉम नो वेर, कितेंच जावंक ना. एक्चुली आय डिडंट इवन वेंट टू हिम एंड शेअर्ड माय प्रॉब्लम. हांवें ताका कांयच सांगोंक ना. डायरेक्ट येयलो आनी म्हाका ही वॉक टुवर्ड्स मी एंड ही सेड, तूं कितें शिकता यू कंटिन्यू, बट डोंट गो एंड ट्राय टू चेंज अदर्स. अदर्स म्हणजे कोण? आय डिड नॉट गो समवेअर आउटसाइड माय हाऊस, माय ओन फॅमिली पीपल. And that time my mother was also, you know, माझी मामी पासून when I came first time from, you know, जेन्ना हांव फर्स्ट टायम रिट्रीटाक गेलें आनी हांव जेन्ना घरा येयलें आनी घरा तांकां सांगपाक लागलें बायबलान हें बरयलां, तें बरयलां, अशें बरयलां, तशें बरयलां, माय मदर वॉज लिटरली स्कॅर्ड ऑफ मी. कित्याक भियेली? तिका अशें दिसलें हांव खंयच्या दुसऱ्याच टिचिंगान पावलां. तेन्ना कित्याक म्हजे एक्शनान भायल्यान कांय चेंज जावंक नासलें, ओन्ली जे उतरां म्हाका मेवतालीं आनी उतरांनी हांव अशें बरयलां, तशें बरयलां. सो आय डिड नॉट अलाव द लॉर्ड टू चेंज माय सेल्फ. आय ट्राय टू चेंज माय सेल्फ बाय रिडींग ओन्ली एट द सेम टायम. आतांच जावंक जाय, अशेंच जावंक जाय, बट आय डिड नॉट रियलायज दॅट इट इज अ प्रोसेस. तेन्ना म्हाका हो प्रोसेस आहा, एक जर्नी आहा, स्टेप बाय स्टेप आहा. इट इज द होली स्पिरीट हू ट्रान्सफॉर्म्स यू फ्रॉम इनसायड. हें तेन्ना ना. हांव म्हजे सेल्फ रायचसनेसान गेलें. कशें म्हाका हें अशें उतर मेवलां की हांव आतां अशेंच करतां, ती करना, सो दे हॅव टू डू इट. करूंकूच जाय. दीस इज वॉट आय थॉट इन द बिगिनींग. But slowly, that journey when it continues, right, slowly, and till today I believe every day is a learning day for me. I still consider every day is a learning day for me, and every day हांव शिकता म्हणटा हांव. कित्याक हें उतर इज नेवर एंडींग. इट्स एन एवरलास्टींग. एका एंडूच ना. इट वील गो ऑन कंटिन्यूईंग.
समजता. सो हे भाशेन म्हाज्या जिवितान म्हाज्या एक्सपिरियन्सान हांवें पळयलां की जेन्ना आमकां उतर जेन्ना खबर गोमता आमी जाता फारिसेव. जेन्ना आमकां फर्स्ट टायम आमचें उतर कानार पडटा आमी जाता फारिसेवा भाशेन. कितें? आय एम रायचस, शी इज अ सिनर. And she is now coming and touching Jesus' feet. And she is even crying and putting her tears, the sinner tears putting on his feet. एक पातक्याची दुखां त्या पांयांचेर घालता. अशें कोण चिंता? कोण चिंता हें? कोण चिंतालो? फारिसेव. आनी फारिसेव कितें दिसताले? आपूण जेजू मुखार कॉलर ना. आपूण जेजू मुखार नितीवंत. समजता? Now, and stood at his feet behind him weeping and began to wash his feet with tears and did wipe them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Go to the 39th verse. And now when the Pharisee which had bidden him saw it and spoke within himself, saying, this man, if he were a prophet, would have known who and what manner of woman that is. Pointing finger to konang finger point kota? To the woman who is a sinner is that touched him, for she is a sinner. Go to the next verse. And Jesus answering said unto him. Ata Jesus कितें बरयलां हांगा? आन्सरींग. पूण तेणें जेजूक म्हणलेली ही खबर. जेजूक सांगलेलें विदीन हिमसेल्फ, रायट? आतां does God can know what is going in your heart? Yes. My outer action would be beautiful, wonderful, perfect. Even I can standing here, I can show myself perfect to you all that I know everything. But nobody would know what is going in my heart. But except God, except Jesus. Yes or no? Now this Pharisee was looking at her, she is like this and she is like that and she is like that, she is a sinner. आता जेजू कितें म्हणटा? Jesus answering said unto him, as if Jesus is telling him. असो जेजू ताका आन्सर करता की तो समजता की तुवें म्हाका सांगलां हें. आनी जेजू म्हणटा, Simon, I have somewhat to say unto you. And he said, Master, say on, go on. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence and the other 50, and when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him the most? तो आता कितें म्हणटा? एक मनीस आहा म्हणटा जाणेन रीण दिलेलें. एकल्याक म्हणटा एकल्याक दिलेले दोन कितले ते एकल्याक दिलेले 500 आनी एकल्याक दिलेले 50. आतां 500 सुबेज व 50 सुबेज? सारके जाणा तुमी मॅथ्स शिकल्यान? सारके सांगात. 500 सुबेज व 50 सुबेज? 500. आतां दोगांयच्या कोण फारीक जायना, सो दोगांयकूय बक्षणे जालें. आतां जेजू प्रश्न कितें विचारता तांकां क्वेश्चन विचारता. नाव टेल मी देफॉर वीच ऑफ देम वील लव हिम द मोस्ट? कोण तेजो चड मोग करतलो? कोणें बक्षिला तेजो? कोण चड मोग करतलो? जेजू कशे भशेन उलयतालो तुमी पळयला. जेजूच्यो ओपाऱ्यो, जेजूच्यो म्हणण्यो, जेजूचे एक एक उतर न्हू, एक बालो कसो आमच्या काळजाक तोंपोंक जाय. समजता? एक बालो कसो आमच्या काळजाक तोंपोंक जाय. आमी फकत न्हू इतलीच शिकवण घेवन आमी म्हणटा ओ इतलेंच आमी जाणा पुरो. कितें? ओ जेजू आयलो, आमच्या पासत खुर्सार मेलो, आमच्या पत्काचे बक्षणे जाले, एंड दी एंड ऑफ द स्टोरी. येस, फॉर सो मेनी इयर्स even I would tell about myself, even though हांव एक हिंदू धर्मांसान पासून तो हांव आतां जेजूक आपणायलो, जायते लेट वर्सांनी म्हाका जेजूची खबर गमली. केन्ना? म्हाजी जेन्ना मामी जेन्ना इगोर्जेक वचोंक लागली, रेतीर करूंक लागली, जेजूची खबर गमन आयली, आमकां येवन घरा सांगपाक लागली. आय वॉज अ पर्सन, हांव म्हज्या मामीक सांगतालें, तुका वचोंक जाय इगोर्जेक तूं वच, तुका जेजूक सोत मानूंक जाय तूं सोत मान, पूण तूं आमकां आपय नाका. प्लीज डोंट टेक अस. म्हाका नाका आसलें. कित्याक? आय वॉज हॅपी इन आर रिलीजन. कित्याक? आमकां हॉलिडेज मेवताल्यो वर्सांतल्यान कितले पाटी, आनी वी यूज्ड टू गो. आमकां असलें आमकां हें आसनासलें न्हू, पातोक बक्षणे, हें भिरांतीचें कशें न्हू. सो आमच्या वद्दान तसलें कांय ना. सो म्हाका अशें दिसतालें कितें, माय मदर वॉज गोईंग टू चर्च फॉर द रिट्रीट
because we were going some problem in a house. आमचो फॅमिली इशू चलतालो आनी फॉर दॅट प्रॉब्लम माय मदर हॅड गॉन टू द चर्च. माझी मामी इगोर्जेक गेली आनी पयलें उतर तिणें देवाचें आयकलें, जेजून आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. जेजू आमच्या वायटाक लागून ते खुर्सार सोंपलो. कशे भाशेन ताजें मरण जालें तें खुर्सार हें आयकून त्या दिसा कितलीं वर्सां आय डोंट इवन रिमेंबर. आय थिंक हांव आसतलें तेन्ना मे बी 7th 8th आसतलें. सुरवातेक जेन्ना म्हाजी मामी गेल्या तेन्ना सुरवातेक दितलें धाकटें हांव आसतलें तेन्ना ही कितल्या वर्सां फाटली खबर 20-25 मे बी 25 इयर्स जातलीं. जेन्ना सुरवातेक गेली त्या दिसा जेन्ना तिणें जेजूची खबर आयकली आनी त्या दिसा तिणें म्हणटा आपल्याच्या काळजान म्हणटा आपल्याक एक असो निचो येयलो की म्हजें प्रॉब्लम जेजून जें म्हाका केलां तेच्या मुखार आनीक कांयच ना. जायते पाटी आमच्या जिवितान आमी आमचेर कोश्ट येता म्हूण इतली रडटा, इतली कोश्ट काडटा, इतले त्रास काडटा, अशें आमकां दिसता की आमी त्रास काडटा. पूण जेन्ना ते जेजूचेर नदर मारले आमचे कोश्ट ते जेजूच्या कोश्टा मुखार कांयच न्हू. आनी ती म्हणटा 2 वस्तू म्हणटा आपणाक जाल्यो. कितें? एक म्हणटा जेजून आमचे वायट सोगले ते खुर्सार येला आनी जेजू बगर आमकां पासत आनी कोणूच मरोंक ना. कोणूच संवसारान ह्या संवसारान खुंयसरूच मनशा पासत खंयचोच देव मेलोलो ना. आनी ह्या जेजूक ती म्हणटा आपणें फुडो केलो वय म्हणलें. आनी जेन्ना ती घरा येताली आतां आमी भुरगीं न्हू धाकटुलीं स्कुलाक वयतात दुसऱ्या भुरग्यांक पळयता आनी वी वर लायक हें कितें इगोर्जेन बस आनी आयक बसोन. आय यूज टू नॉट लायक इट. म्हाका बिलकूल नाका आसलेलें. नाकाच आमकां नाका. एटलिस्ट माय सिस्टर्स टू गो पूण म्हाका नाकात आसलेलें. आय वॉज द फर्स्ट पर्सन. आमी दोगां जाणां हांव आनी म्हजी भयण. पूण म्हज्या भयणीच्यान म्हज्या भितर हांव अशें आसलेलें की म्हाका नाका. हांव रडत वयतालें रडत येतालें. कित्याक वयतालें हिजे घरान किरी आमकां आयकोंक पडटालें तें किरी नाका म्हूण आय यूज टू गो वीथ हर आनी बस थिंगा बाकार बसपाचें बेश्टें बसतालें आयकतालें बट वॉज नॉट एट ऑल इंट्रस्टेड. हें म्हजें जिवीत आसलें सुरवातेक. पूण म्हाका खबर ना दॅट गॉड हॅड अ प्लॅन एंड पर्पज फॉर माय लायफ. वॉट आय सी टुडे एंड वेन आय गो एंड सी म्हजें पास्ट लायफान जेन्ना सुरवातेक when I was born I didn't even know what is Jesus, who is Jesus. I didn't even know. But today when I look at myself, I see that Jesus is not in front of me or inside of me, but Jesus is in me. In me. Because He is the only God who has redeemed me, who has loved me even when I was a sinner. That's how good God He is. And God, we say right, जेजू म्हणचे फकत तो क्रिस्तांवांकूच येयलो ना, तो फकत बोऱ्यांकूच येयलो ना, देवान आपल्या पुताक आख्या संवसाराक दिला. यू नो वेन आय वॉज जेन्ना हांव धाकटेपणां जेन्ना हांव स्कुलाक वयतालें इट वॉज कॅथलीक स्कूल. ओके पयले सुरवातेक देन वी चेंज द स्कूल. सुरवातेक जेन्ना फ्रॉम माय नर्सरी टील माय हाफ ऑफ द स्कूल आमचें कॅथलीक स्कूल आसतालें. आनी जेन्ना आमी कॅथलीक स्कुलाक वयतालीं तें इगोर्जेक टच आसलेलें स्कूल. सो मीस आसतालें भुरग्यांक सगल्यांक मिसाक वतालीं. आनी पयलें दे यूज टू टेक इवन द डिफरंट धर्माचे दुसऱ्या रिलिजनाचे कोणा तेंकांय व्हरो. आनी हांव बसतालें आनी आय स्टील रिमेंबर हांव बसतालें आनी हांव आतां बसलें आतां केन्ना मदें उबें रावंक जाय न्हू. हांव नको केन्ना उबें रावंक जाय केन्ना बसोंक जाय. हांव उबें रावता आनी हांव तेंकां पळयता आतां ती कितें करता तें सेम हांव करतालें. वॉट दे यूज टू डू रायट द कॅथलीक चिल्ड्रन वॉट दे यूज टू डू तेंकां पळोवन आनी हांव कशें पळयतालें. म्हाका तेंकां अशें पळोवंक नाका आसलें. कित्याक आय यूज टू फील अशेम्ड म्हणजे कितें हांव नको सेल्फ कॉन्शियस जातालें हांव. म्हणजे कितें तेंकां जर गमत की म्हाका कळना ती म्हाका आसतली ती म्हाजी लॉस कोत्तेली. सो आय यूज टू लूक एट देम लायक दीस. आय रिमेंबर हांव धाकटुलें आसलें तेन्ना आनी कांय नको जेजू फकत जेजू म्हणल्यार कितें एक खुर्सार इमेज आसताली. एक खुरीस आहा खुर्सार खिळायला कित्याक मेला कसो मेला कितें जालां कांय खबर ना. आनी आयज वेन आय लूक एट माय ओल्ड डेज हांव जेन्ना पळयता ओल्ड इयर्स वेन आय सी रायट एंड द चेंज वॉट गॉड हॅज ब्रॉट इन माय लायफ. आनी जेजून जे खुर्सार हांव जेजूक पळयतालें ही उठता तेन्ना उठतालें ही बसता तेन्ना बसतालें आनी मागीर शांती दिवपाचें आसता तेन्ना मागीर केन्नाय हांव शांती ह्या सायडीक दिता ह्या सायडीक काबार. देन आय डोंट नो वेर टू गो लेफ्ट ऑर रायट.
असलो पासून सीन जाला वेन आय डीड नॉट नो वॉट टू डू अँड वॉट इज दीस शांती आनी हें कितें करप नमस्कार कांय खबर नासलेली सुरवातेक वेन आय डोंट इवन नो जिजस पूण जेन्ना म्हाजी मामी वसोंक लागली तेन्ना तें म्हाका सगळें म्हज्या मनान आहलें इगोर्जेन वचप ना कित्याक इगोर्जेक वचत जाल्यार तेजें सिस्टम आहा केन्ना उठोंक जाय केन्ना बसोंक जाय खबर पासून ना आनी वचोन आयकोंक नाका आहलें वेन आय ग्रू अप लिटल बीट आय यूज टू हेट इट नाकाच इगोर्स म्हणजे नाका म्हाका सांगनाका तूं जेजूची खबर तूं वच आनी म्हाजी मामी कितें करी तिका वाचूंक बरोवंक येना सगळे बुक्स घेवन येताली घरा सगळे कॅसेटी घेवन येताली आनी दिसभर कॅसेटी जेजूचे रोगताची खबर आनी कितें कितें शी वॉज मॅच्युअर्ड रायट तिका खबर आहा ती आपूण कितें आयकता पूण आमकां खबर ना आमचें ध्यान मन खंय इस्कॉलान खेळपाक भुरग्यांचेर हॉलिडेज हिंगा भोंव तिंगा भोंव जेजूची कांय वळख ना जेन्ना हांव 8th 9th पासून पावलें तितलें बरी खबर ना पूण एक दीस असो येयलो की यू नो रिट्रीट आहलो वेनिसडेचो इगोर्जेन आनी माय मदर इज टू गो एवरी वीक आनी हांव ट्युशनाक वेतालें आनी ट्युशनाक वेता आसतना आय डोंट नो वाय आय एम रिमेंबरींग ऑल दीस थिंग्स प्रेज गॉड इज इट हेल्पिंग यू ऑल शाल वी कंटिन्यू टीचिंग ऑर आय शेअर दीस टेस्टिमनी ओके ओके सो एक दीस कितें जालें हांव ट्युशनाक वेतालें एंड आय वॉज इन 8th or 9th स्टँडर्ड मे बी आय डोंट रिमेंबर आनी आमकां चोलोन घरा येवपाक जाय आसलेलें ओके आनी दोनी वाटेनी शेतां आनी मोदें रोड आनी कांय ना नो पीपल अरावंड सो दोनी वाटेनी शेतां सो आय वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स होम आनी म्हाका कोण तरी रावलो आनी म्हणटा लिफ्ट दिता म्हणूंक लागलो लिफ्ट दिता आनी आय वॉज अ पर्सन म्हाका यू नो म्हाका दुसऱ्या कडेन उलोवपाक फुडें सरपाक आय यूज टू वेरी स्कॅर्ड म्हाका भिरांत दिसताली फियरफूल जातालें हांवें म्हणलें हांव येना तो कोण तो लिफ्ट दितालो तो टुडे आय वूड से जावं तो कोणीय कितेंय तेज्या मनान वायट इंटेंशन आसूं ही इज द चायल्ड ऑफ द मोस्ट हाय गॉड आय वूड से एंड आय फॉरगिव हिम प्रेज गॉड सो हो रावलो आनी हांव ओकोना ताका म्हणटा बस हांवें म्हणलें हांव बसना हांव येना तो म्हणटा ना तूं बस सो हांवें म्हणलें हांव कशेंच येना सो ही सेड वन सेंटेन्स ही सेड हांव तुज्या डॅडीचो फ्रेंड सो तुका तर हांव घरा पावयना युअर डॅडी वील गेट अपसेट विथ मी So when he said this line, I still remember. I remember his face. I remember his bike. I remember that incident very clearly till today. म्हाका म्हणटा तुज्या डॅडीचो फ्रेंड तुका तर आपूण पावयना युअर डॅडी वील गेट अपसेट विथ मी सो आय सेड आतां म्हज्या डॅडीचें नांव सांगलें हो म्हज्या डॅडीक वखता हो म्हाका पावयतलो अशें म्हाका भितरल्यान जालें एंड आय सेट वेन आय सेट हाफ वे पावत येयली आनी आमचे रोड थिंगासर आतां लेफ्टान सोरोन आमच्या रोडान वचपाक जाय आनी वो स्ट्रेट वयता दीस मॅन स्टार्टेड टू यू नो वायट उलोवंक लागलो आनी ही सेड आय वील नॉट ड्रॉप यू हांव तुका म्हज्या बारीक घेवन वेता तुका घरा पावयना म्हणूंक लागलो आनी त्या दिसा इगोर्जेन रेतीर आहा एंड माय मदर वॉज अटेंडींग दॅट रिट्रीट आनी म्हाजी मामी थिंगा आहा इट वॉज अरावंड बिटवीन 6 to 6:30 6 ते 6:30 मोदें ही खबर आनी जेन्ना लागीं पावता हो मनीस म्हाका म्हणटा आपूण तुका देंवयना आय विल टेक यू आपूण तुका घेवन वेता म्हणटा तुका घरा आनीक तूं पावचें ना ही सेड दीस वर्ड्स टू मी तूं आनी घरा तुजें केन्नाच पावचें ना हांव तुका घेवन वेता आय सेड नो आय वील जम्प फ्रॉम द बायक हांवें म्हणलें तूं म्हाका व्हरोंक शकना हांव बायकान सावन उडी मारता तो म्हणूंक लागलो तूं तर आनी आय वॉज भुरगें न्हू सो तो म्हाका तेज्या उतरांनी फसयता भुरग्यांक आनी म्हाका म्हणलो तूं तर उडी मारीत तुजे पांय मोडटले ही सेड सो ही इज गिवींग मी दॅट फियर सो तूं उडी मारपाची गरज ना आय विल टेक यू सो ही इज फूल इन हीज मायंड ही वॉज प्लॅनिंग टू टेक मी आनी हांवें कितें केलें आमचो रस्तो दिसती पोटा I don't know from where I got the strength. I don't know from where. But today I believe it was my mother's prayer which saved me. I jumped from the bike. I jumped from the bike. आनी हांव म्हणटा जेन्ना आनी चलती गाडी आहा तो न्ही स्लो पासून करूंक ना सो स्लो बायक करी नासतना ही मायट बी गोईंग ऑन 40 or maybe 45 स्पिडाचेर एंड वेन समबडी जम्प फ्रॉम द बायक कितें जावपा जाय आं कितें इंजरी कितें तरी जावपाक जाय रायट सो वेन ही वॉज गोईंग वेन आय सॉ दॅट रोड आय सेड आय वील जम्प इन माय मायंड ऑल्सो आय सेड आय वील जम्प एंड आय डोंट नो इट लायक समबडी पुश्ड मी एंड आय जम्प्ड सॉरी No, nothing was there and both the side it was there was filled. दोनी सायडीनी शेतां सो थिंगा घरां ना शॉपां ना कांय ना इट वॉज जस्ट अ लोनली रोड एंड हांवें उडी मारली दॅट वॉज सो मेनी इयर्स बॅक स्टोरी नाव बट आय एम जस्ट गिवींग द टेस्टमनी सो हांवें जम्प मारली आनी फुडल्यान एक लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर आहलोलो सो it was half a inch I missed to go and bang on that transformer but जेन्ना हांवें उडकी मारली हांव मात पासून जमनीचेर पडोंक ना but I went with my feet only I went like running and then I was standing still
Miraculously this happened. And आम्ही म्हणटा न्हू miracles जाता. But when your loved one, when they pray for you, you are saved. Nothing can come against you. I was a person, म्हाका सदां वाज येतालो इगोर्जेन वचपाक, म्हाका नाका आसलोलें. आनी I was like, भियेलें हांव, भुरगें न्हू, भियेलें हांव तेन्ना, पांय बा म्हाजे कडकडूंक लागले. पूण म्हाका एक स्क्रॅच येवंक ना म्हाज्या बॉडीचेर. I didn't even fell on the floor where I jumped from the bike. म्हाका एक स्क्रॅच ना, एक कितेंच म्हाज्या कुडीचेर एक कसलो दाग ना, कांय ना, पडोंकूच ना जमनीर. I just went like this with my feet. पांयांनीच हांव अशें गेलें आनी हांव उबें जालें. And then I went home. When I went home, I see my mother is not there. Mommy खंय गेल्या? आनी आमी तेन्ना रुमांक रावताली, सो आमच्या ओनराक हांवें विचारलें, वन ओल्ड लेडी वॉज देर. मम्मी ना, शी सेड नो, मम्मी इज नॉट देर, वॉट हॅपन टू यू? आय सेड नथींग हॅपन. आनी हांव सामकें आलोन कडकडून बसलें तिच्या बॉल्कान थिंगासोर. आनी मम्मी खंय गेला? शी सेड मम्मी वेंट फॉर रिट्रीट. आनी जालें. आनी सो मम्मी येयसोर हांव थिंगेर बसोन रावलें. बट वेन माय मदर केम, I went running towards her on the halfway only, and I hugged her. I remember that prodigal son, father went running, right? So I went to my mother and I went running and I hugged her and I cried. And my mother asked, what happened, what happened, what happened? Then I told her everything, whole story I told her. तिने म्हणलें कितल्यांक जाला? I said between 6 to 6:30 हें घडलां. Between this 6 to 6:30, इगोर्जेन that when the retreat was going on, तांकां सांगलेलें खंय सोवांक ते 6:30 half an hour सगल्या लोकांक उबें केलेलें. And there was prayer going on for the one who was present over there for their family. समजले? मागणें चालू केलेलें 6 ते 6:30च्या मध्ये तुमच्या फॅमिली पासत तुमी मागा आनी सगलीं जाणां एकामेकाच्या फॅमिली पासत मागतालीं. कॅन यू इमॅजिन दीस? केन्ना आमी म्हणटा न्हू, म्हजी फॅमिली मेंबर आयकोना, कितें करूं? म्हजे फॅमिली मेंबर कितले देवाचें उतर सांगलें, ती उतरान येना, कितें करूं? वी हॅव टू प्रे फॉर देम. आनी आमचें प्रेयर जेन्ना भावार्थान मिक्स आसता, इट वील नेवर गो अनआन्सर्ड. इट वील ऑलवेज बी आन्सर्ड. पूण आमी पेशन्सान, पाशियेसान आमी भावार्थान चिटकोन रावोंक जाय त्या मागण्यांचेर आनी सोत मानूंक जाय तें जालें म्हूण. पूण जेन्ना आमी म्हणटा न्हू, जेन्ना आमी रोमन्स 8:28 आमी ओदो स्क्रिप्चर घेतलेलो, सोयतान येता चोरपाक, जिवेशी मारून सगळें पाड करपाक. सोयतानाची मांडणी आसलेली म्हाका, म्हज्या उद्देशी सगळें नाश करूंक, पाड करूंक. बट वेन माय मदर प्रेड इन द चर्च ओवर देर, her prayers got answered and I was saved without having any scratch on my body. So many years story back it is. कितल्या वर्सांची खबर ही फाटली, पूण म्हाज्या उगडासाक न्हू इतली फ्रेश मेमरी. आनी म्हाका तेन्ना मातशें कितें जालें, येस, समथींग इज हॅपनिंग वेन यू गो टू द चर्च. कितें तरी जाता जेन्ना तूं इगोर्जेक वेता, जेन्ना तूं प्रेयरान इनवॉल्व जाता, वेन यू प्रे. जेजू कडेन कितें तरी अशें जें आमकां फावो जाता, आमकां मेवता. इट्स नॉट ओन्ली बाय वर्ड्स, आमकां मेवता. एंड देन स्लोली आय स्टार्टेड टू गो. हांव वचपाक सुरू जालें. मागीर मदर स्टुडे आतां हांव सेफ जालें न्हू, बरेंपण जालें न्हू. कितें तरी म्हजें हांव धाकटें आसलें खरें, पूण गिन्यान मनशाक आसता न्हू धाकट्या भुरग्यांक पासून. तेन्ना भुरगें म्हणलें की धाकटुलेशें इल्लें भुरगें न्हू, 7th 8th आसतलें, कितें तरी मॅच्युरिटी आसतली. सो म्हाका गमलें कितें तरी जाता इगोर्जेन. सो जेन्ना मागीर हांव स्लोली हांवूय वचपाक स्टार्ट जालें आनी मागीर वचोंक लागलें. देन वी गॉट इनवॉल्व इन द प्रेज एंड वर्शीप. आनी आमकां मातशें इंट्रस्ट लागलो. केन्ना इंट्रस्ट लागलो? वेन आय गॉट सेव्ड. आनी हांव वचपाक लागलें, वसोंक लागलें, आयकोंक लागलें उतर देवाचें. आनी मागीर आमी आमी वयतात न्हू भायल्या गांवांनी, 8-8 दिसांचो रेतीर आसता, वे वी गो एंड वी स्टे इन केरला बीन आमी वयता. त्या रिट्रीटाक हांव वचोंक लागलें. एंड देन आय स्टार्टेड टू हॅव दी मोर अंडरस्टँडींग ऑफ जीसस. समजता? आनी मागीर अशें करून म्हजी जर्नी जेजू सोवे सुरू जाली. इट्स नॉट दॅट आमकां जेजू असो जस्ट लायक दॅट आमकां मेवला बिश्टोच न्हू. पूण जेजू आमी ल्हानसान, आमी खंयच्याय धर्मान जल्मो, आमी खंयचोरी आसूं, देव आमचो रोचणार सगल्यांचो एकूच. आतां जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, दुसऱ्यांक बोटां दाखोवच्या पयलीं आमी चिंतूंक जाय, ज्या देवान म्हाका रोचला त्या देवान तेकाय रोचला. आतां फारिझेवाची स्टोरी आमी कितें पळयता, ज्या देवान म्हाका रोचला त्या देवान ती सिनर जावं, ती कोणूय जावं, तिकाय रोचल्या. जो देव म्हजो म्हणटा हांव, तो देव तिजोय. सो देव तर तिका स्विकारता आपल्या घरान, आमी कोण दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाक. समजता? जायते पाटी आमी दुसऱ्यांक उणेपणान घालता, दुसऱ्यांक खंडेम कोत्ता, दुसऱ्यांक गिल्टान उडयता, दुसऱ्यांक आमी, तुमी जाणा केन्नाय आमी पळयता आमकां दुसऱ्यांच्यो चुकी दाखोवन दिवपाक आमकां बरें लागता. केन्ना पडले आमी ह्या सिट्युएशनान? दुसऱ्यांच्यो चुकी दाखोवपाक आमी फुडें, आनी आमी वयल्यान आमचो स्टेटमेंट कितें आसा, तांकां गमोंक जाय तेणें कितें केलां तें. सो आमी शिकयतलीं तांकां कितें करूंक जाय तें. आमी म्हणटा न्हू तांकां गमोंक जाय तेणें कितें वायट केलां तें. आनी आमचो रिकॉर्ड खंय पळयता, कोण पळयतलो?
आमी करता तो आमच्या लिस्टार चॅक 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 कोण करतलो वी ट्राय टू डू चॅकलिस्ट ऑन अदर पिपल्स लायफ रायट हां पूण आमचे चॅकलिस्ट कोण करतलो आमी आमचे चॅकलिस्ट काडून फायलींनी दवरता लिपोन बोन दवरता भितर एक भायर एक जाता आनी वेन इट कम्स टू अदर्स वी वॉन्ट टू टिक मार्क ऑन देयर चॅकलिस्ट येस ओ नो आमी दुसऱ्यांक नो आय एम नॉट सेयींग वी शूड नॉट करेक्ट अदर्स आय एम नॉट सेयींग दॅट ओके वी शूड करेक्ट अदर्स कशें देवाच्या उतरांतल्यान आमच्या चाली प्रमाणे जे उतरान आमचें जिवीत बदललां जे उतरान आमच्या जिवितान एक नवसरणी हाडल्या हे उतर आमी दुसऱ्याक दिवन आमी दुसऱ्याच्या जिवितान एक कारणभूत जावंक जाता दुसऱ्याचें जिवीत बदलपाक दिसलो दॅट्स वॉट नो वी हॅव टू सी वॉट वी आर डुईंग ना हो फॅरसी आसलो ताका अशें दिसलें की हांव नितिवंत हांव मानामेद सांबाळटां हांव सगळें करतां पूण ही आतां पातकी आयल्या दुखांक गळयता तेज्या पांयार घालता आनी कितें करता तेज्या पांयांक हात लायता सगळें ताका करता जेजूच्या पांयांक तो एक प्रॉफेट कसो आहा हो तर प्रॉफेट कसो आसलो जाल्यार एका गमचें नासली ही पातकी आपणाक हात लायता म्हणचें कितें पातक्यांनी हात लावप ना हेंचें चिंतप कितें पातक्यांनी हात लावप ना समजता हेंचें चिंतप अशें पूण हांकां समजणी येना जिजस येयला कोणाक लागून पातक्यांकूच लागून जेजू नको आसलो काय हो इन्सिडंट घडपाचो आहा म्हूण तेंगेर जेजू तर आमच्या काळजाची परिस्थिती जाणा आमी काळजान कितें चिंता तें जाल्यार जेजू खबर ना हेंगेर ही वस्तोरी येतली म्हूण जेजू नको आसलो ते बांयचेर समरिटन बायल त्या टायमार येता म्हूण हां आनी त्याच वेळार हो म्हणटा वसांनी जेवण घेवन यो तांकां आनी हाडल्या उपरांत म्हणटा म्हजें पोट भरलें म्हजी बूक म्हणटा ह्या जेवणाची न्हू म्हणटा पूण बापायची खोशी करून म्हजें पोट भरता म्हणटा जाल्यार तांकां धाडलेलें कित्याक तर समजता हें देवाचें उतर आयकून आमचें मन बदलोंक जाय आमच्या मनाची नवसरणी जावंक जाय रोमन्स 12:2 आमकां म्हणटा डू नॉट बी कन्फर्म टू दीस वर्ल्ड रादर बी ट्रान्सफॉर्म्ड बाय रिन्यूवींग ऑफ युअर मायंड We have to see what is good, what is acceptable in the eyes of the Lord. And we have to live according to that. But many a times we fail to look into our lives and we try to look into other people's life. It's painful when we are in the word and आमची family तर उतरांना it does hurt us. But at the same time we have to be patient and keep on praying for them. Keep on declaring the promises of God over their life. आनी आमकां पेशन्साची गरज पेशन्स ना जाल्यार जायना बिकॉज देवाचो सिस्टम द किंगडम ऑफ गॉड हाव इट वर्क्स सीड टायम हार्वेस्ट टायम इज नॉट टायम इट्स टायम एंड देन हार्वेस्ट वॉट वी डू टुडे वी सो द सीड टुमॉरो वी वॉन्ट टू हॅव द हार्वेस्ट इज इट वी गोइंग टू गेट लायक दॅट बट आय टेल यू समथिंग वंडरफुल वन मोर टेस्टिमनी वेन जीसस इज देर इन अ लाइफ इज फुल ऑफ टेस्टिमनी Can I share? Okay. Last year it happened. Okay. I was desiring to have a Bible, but I don't know which translation, or which कसले translation, or कसले नावाचो कशें कितें घेवपाचें. I have no idea because I was newly in the word, and I made a prayer and I said, Lord, you said right in Mark 11:23 and 24 also you said no, whatsoever you desire in your prayers, you believe that you have received it. So I started giving thanks. Okay, started giving thanks to God and I said, Lord, I thank you because you know which translation or which Bible is good for me. I already shared this testimony many a times, but today there is a reason why I remember this again. In last year August, you remember, right sister? Okay. Then हांवें म्हणलें कितें जेजू हांव तुका अर्गां दितां तुवें म्हाका जे समजोणेक तुजे खोशे प्रमाणे कितें पळय रायट आहा तो तुवें म्हाका दिला म्हूण तुका हांव आदी फुडेंच अर्गां दितां आनी आमचो फोंड्या रेतीर आसलेलो ऑगस्टान गेला वरस जालें आयज म्हणजे ह्या म्हयन्यान सो ऑगस्टान रेतीर आसलेलो आनी हांवें हॅज टू से रायट लॉर्ड आय थँक यू तुवें म्हाका दिला म्हूण तुका हांव दिनवासतां हांवें परचेस पासून करूंक ना मागीर जालें आमी ऑगस्टान रेतीराक गेलीं आनी थिंगासर एक भाव येयलोलो I would not mention his name. I would not show him who is he. Praise God. So एक भाव येयलो आनी तेजे कडेन 2 बायबल आसले आनी हांव ताका हॅलो हाय केलोलें आनी आमचें प्रिचींग बस जालें आनी ऑन द लास्ट डे आय थिंक हांव बसलेलें आनी पापा वॉज प्रिचींग आनी पापाचें प्रिचींग लास्ट काबार जालें तो भाव म्हज्या फुडल्यान बसलोलो
फ्रॉम सडनली फ्रॉम नो वेर ही टर्न्ड अराउंड, ही टूक द बायबल, हो बायबल तो टर्न जालो आनी तो बायबल काडलो आनी म्हाका दिलो, आनी दीस इज फॉर यू सिस्टर म्हटलें. एंड यू हॅव नो आयडिया, एक तो संतोश आमी म्हणटा रायट, कित्याक जेन्ना आमी न्यू बिलिवर्स नवी उतरां येता, नवे उतर आमी प्रॅक्टीस करूंक स्टार्ट जाता न्हू. जेन्ना आमी नवे रोप हाडल्या उपरांत आमकां ते घालपाक उमेद येना. जेन्ना नव्यो वस्तू हाडल्या उपरांत वी आर एक्सायटेड टू यूज रायट. सो ते भशेन आतां हांव ते नवे स्क्रिप्चर मेवला म्हाका. हो मार्क 11:24, वॉट्स एवर यू डिझायर इन युअर प्रेयर यू बिलीव दॅट यू रिसिव्ड इट एंड यू शॅल हॅव इट. सो आय प्रेड इट एंड आय गॉट इट एंड आय सेड कशे भशेन एक्सप्रेस करूं म्हाका समजना, एंड देन आय गॉट इट. आनी जेन्ना हांवें तो बायबल पळयलो आनी तो KJV बायबल, आतां KJV मातशें डिफिकल्ट न्हू समजोंक, बट वॉट आय सेड, नो गॉड यू हॅव गिवन मी आनी देर वूड बी अ रिजन, इवन दो ओ डिफिकल्ट आहा, you are the one who is going to teach me through this. You are the one who is going to make it simple for me, and I'm going to learn from this. I have decided because you have given this to me. आनी हें जालें गेल्या वर्सान तो बायबल म्हाका, हांव कितलें खुशाल. जायते पाटी आमकां घरां बरो मेवल्या पण आमी खुशाल जाता रायट, पूण म्हाजो संतोश कित्यान जालो ह्या बायबलान. कित्याक म्हाका कितें जाय आसलेलें, तो बायबल कित्याक देवाचे उतरान वाडोंक आनी चोडोंक. म्हजो मोटीव कितें आहा, लॉर्ड आय वॉन्ट टू नो यू मोर एंड मोर, बिकॉज एका स्क्रिप्चरान इतले गूट आसता. आमकां दिसता ओ 2 लायनीचो स्क्रिप्चर तितून काबार ना, तितून मिस्ट्री आहा, हिडन सिक्रेट्स आहा, समजता. सो वेन द मोर आय रीड द मोर गॉड रिवील्स. हें म्हाका जालें तेन्ना, आनी आय वॉज सो सुपर एक्सायटेड आनी हॅपी. सगल्यांक व्हरोन दाखयलो हांवें तें संतोशान, आनी हांव चिंत्ता आतां दाखयलो खर, सगल्यांक गेले पळय म्हाका दिला, देवान म्हाका दिला, सगल्यांक वचोन दाखयलें. कित्याक दॅट वॉज जॉय, बिकॉज समथींग आय प्रेड फॉर एंड आय गॉट इट. नो तूं आमकां जावचें नाल्यार इवन तें सिंगल पेन जायना, बट वेन यू प्रे एंड यू हॅव इट, इट्स वंडरफूल. तो जॉयच आमकां एके भशेचो आसता. तशेंच जालें. सो काल हांव पोंडासान घरा येता आसतना आय वॉज थिंकींग ऑफ तेका पासून म्हणोंक ना, म्हज्या मनान आनी हांवें तोंडान चिंतलां. म्हाका ते हायलायटर्स येता जाणा तूं, हायलायट करपाचे स्क्रिप्चर्स. सो मार्कर्स जे फाटल्यान प्रिंट आवट तेजो येना. आतां आमचे मार्कर्स आमी यूज करता, कितें जाता फाटल्यानसान दिसती पडटा न्हू, पेज पिड्यार जाता. सो म्हाका आतां मार्कर कसले जाय, जे फाटल्यान दिसती पडना पळय तसले हायलायटर. आनी हांवें चिंतलां आतां म्हज्या मनान, आतां तुमी चिंतता आसतलीं हें कितें हायलायटराच्यो खबरो. फॉर मी इट इज अ बीग थिंग, ओके, बिकॉज म्हाका तें व्हडलें म्हज्या जिवितान. इट्स समथींग बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी, आय वूड से. कित्याक राती काल ऑन द वे हांव घरा वयतां, म्हज्या घरा वयता पोंडासान घरा वयता आसतना वाटेर हांव चिंता, आनी हांव चिंता कितें आतां गोंयान तसलें म्हाका मेवचें ना, कित्याक गोंयान आमचें मातशें डिफरंट मेवता. सो हांव म्हज्या एका फ्रेंडांक सांगतलें म्हणून मनान चिंतलां, कसले ते फाटल्यान प्रिंट आवट येना, फाटल्यान तेजो कलर दिसती पडना पळय तसले. हें म्हज्या मनान येवजिलां, हांव सांगतलें म्हूण फ्रेंडांक. टुडे मॉर्निंग आय रीच्ड हियर, द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम एंड गेव मी 3 हायलायटर्स. It didn't even I had to call. When my friend will call me, I will tell her, तेका सांगतलें अगो असले मेवता जाल्यार पळय, तूं आहा त्या गांवान तुका मेवता जाल्यार पळय, कित्याक म्हाका तें मातशें गरजेचें आहा, म्हाका जाय तें, इट वूड हेल्प मी इन स्टडींग द वर्ड. हांव तेका सांगपाक म्हणून चिंतलेलें काल राती, येस्टरडे नायट. I don't know, for me it is something excited. I don't know. I didn't even told you about it. And I was thinking of telling to my friend, ते माझ्या फ्रेंडांक सांगपाक, ते बायल्या गांवान आसो तेका हांव सांगतलें. Today morning I reached here and God has blessed me with a new Bible, one more, and with the highlighters. Praise be to God, where I didn't even imagine that God himself will come here and give it to me where I am. उतर पासून काडपाची गरज ना तोंडांतल्यान. So when we depend on him, he is responsible of our need. Are you understanding this? That's why we always have to be God dependent, because he is our source. We say, right, God has provided all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Yes or no? For me, it is something great happened today. And every day something or the other is happening. Exactly. But we need to have that desire, no? Now, yesterday I had that desire. I want that highlighter, Bible also okay, but highlighter chita is just a pen, right? But God is careful about my small need.
It would not excite for, people, maybe not for everyone, but for me, it is something great what God has done. If God can provide this highlighter, what about the other things? What about the other things? Exactly, Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God, and all the things will be added unto you. Whatsoever you need, whatsoever you desire. It is something wonderful happened today for me, and nothing can stop me by sharing this. Then who will be responsible if we take it for granted? This word is not as a story. ये उतर आमकां ये जिवीत जियोपाक. हे बायबल जे उतर आहा पवित्र पुस्तकांत जे उतर आहा पळय ते आमकां एक जाणवाय एक नॉलेजूच मेळपाक न्हय. Every day we have to live this word. Every day. And we have to be careful. Praise Jesus. Bread alone. Praise God. It's something wonderful, and I praise God. If God can, I remember एक आमची भयण आसली, I don't know whether you all were there, Jade, हांगा one day she has shared the word. Jade, उगडासा, okay, when she has come to Goa, ते actually कित्याक येयलेलें, Mangalore वचपाक international रेतीराक लागून ते येयलेलें. Her mother and she had come for Mangalore, international रेतीराक लागून ती येयलेली, पूण ती 2 दीस पयलें पावलें, so she came here. तेका जाय जाल्यार तेच्यान वचून नो शी इज या. सो जेन्ना ते आयलोले, आय रिमेंबर ते म्हणटाले तेणेन वाटेक म्हणटा तेणेन ते स्टॉल पयले खावपाचे, स्ट्रीट फूड पयलो. उगड आसा तुमकां तेणें शेअर केलेली टेस्टिमनी. स्ट्रीट फूड पयलें तेणेन म्हणटा एंड शी वॉन्टेड टू हॅव इट, पूण तेणेन ते घेवंक ना. ते घरा गेले ते म्हणटा आपणें ते उतर भायर पासून काडूंक ना, फकत मनान डिझायर येयलेलो स्ट्रीट फुडाचो. ते जेवणाचें आयको जाल्यार कोणें म्हणटलो जेवणाची आनी कितें टेस्टिमनी, पूण तेका ती टेस्टिमनी व्हडली कित्याक तेणेन डिझायर केलेलो. तेजे फ्रेंड येयले म्हणटा तेका घेवन म्हणटा भायर गेलें, आनी जें कितें तेणेन पळय डिझायर केलेलें ऑन द वे पयला आसतना त्या फ्रेंडान तेका व्हरोन ती ट्रीट दिवन तेंच्यांनी बरें एन्जॉय करून ते खाल्लें. सो तेका ते शेअर करता आसतना आय रिमेंबर एक जेवणाची, बट आय वूड अंडरस्टँड. आतां म्हाका कित्याक उगडास येयलो तेज्या टेस्टिमनीचो. आमकां टेस्टिमनी म्हणजे कसल्यो जायो, आवय व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्र्यो, खंयचे व्हडलो ब्रेक थ्रू आमकां लायफान जाय, व्हडले आमकां बीग टेस्टिमनीज वी आर सिकींग, रायट? बट देट इज अ जॉय. हांव ना म्हणना, पूण संतोश व्हडलो एक बारीक वस्तूंचेर जेजू तुजें ध्यान दिता. स्ट्रीट फूड पयलेलो तेणेन तो गाडो, फ्रेंडान येयलो, तेणें चिंतूंक ना पासून फ्रेंड घेवन वयतले आनी आपणाक तें जेवण दितलें म्हूण, ते मेवतले म्हूण आपणाक. तेका डिझायर जालेलो जाता. आतां हे हायलायटराचें हांव चिंतां, राती ऑन द वे हांव चिंतालें, आनी टुडे ते हायलायटर म्हज्या हातीन पडटा. यू सी हाव ग्रेट गॉड इज. कोण तरी घेवन पावता. प्रेज गॉड. One more. You have experience? Praise God. So when we become, so it should not be that today I am dependent on him, tomorrow I'll be dependent on myself. That should not happen. आयज आमी तेजेर डिपेंड रावता, फाल्यां आमी आमचेर डिपेंड रावता. जाता हे भशेन. आय रिमेंबर हांव एकदां आनी एक म्हाज्या दोळ्या फुडल्यान घडलेली खबर. ओके, आमचो एक भाव आहा. हांव जेन्ना बॉम्बे गेलेले, रेतीरा कूड आसा तुमी, मुंबय मंथ ऑफ मे और जून समथींग, मे आन आय थिंक सो, मे आन हांव बॉम्बे गेलेले, आनी म्हजे कडेन हो तो आयपॅड आहा पयला हांव यूज करता तो आयपॅड म्हजे कडेन आसलो. आनी आमचो एक भाव आहा थिंगासर बॉम्बे रेतीरान हिंदी आनी मराठी शिकयता. तेणेन तो म्हज्या हातीन पयलो आनी तेणेन म्हणलें काय बरो आयपॅड आहा. मनान चिंता तो, आनी आपणाकूय जाय असलो. ही ओन्ली डिझायर्ड आपणाकूय असलो जाय की आपणाक बऱ्याक पडटलें
शिकोवपाक जावं कितें तेचें चिंतप आसतलें कित्याक एक व्हडलो आनी तेंच्या खंय तेज्यान तेज्या फ्रेंडाचें खंय डिस्कशन जालें सिस्टर अनिशा कडेन व्हडलो फोन आहा अशें म्हणलें खंय तेंच्यांनी आनी फॉर मी ऑल्सो दीस इज हांवें चिंतिनासतना म्हाका मेवला दीस इज ऑल्सो अ मिरेकल ऑर टेस्टिमनी सो जेन्ना ताणें म्हणलें खंय ताणें म्हणलें हे फोन न्हू रे तो आयपॅड तो हां म्हाजे कडेन आसत जाल्यार म्हाका बरें जातलें आसलें अशें ताणें फकत डिजायर केलें म्हणटा आनी ताणें म्हणलें खंय जेजू तुवें म्हाका दिलां म्हूण तुका हांव वार्गां दिता that very evening or next day somebody angel of the Lord came and gifted him iPad. He only desired, he only said Jesus I thank you. कितें दिसता न्हू आमकां लायक खरेंच गाय the good news is too good to be true. The gospel is a good news and it is too good that is it really good question mark येता आमकां वय ना बट येस इट इज टू गूड द ओनली डिस्टन्स आमकां आहा थिंगासर पावपाक इज माय बिलीफ ऑन वॉट ही हॅज डन एंड ही सेड वॉट सो एवर यू डिजायर इन योर हार्ट यू बिलीव वॉट सो एवर यू आस्क टू द फादर इन माय नेम ही विल गिव इट टू यू बट यू शुड हैव दैट फेथ इन योर हार्ट इन योर लाइफ and we have to learn to depend on him for the small things small बारीक आमी बारीक वस्तूंक तर तेजेर डिपेंड रावना व्हडले सोदता कशें जातलें समजता बिकॉज टेस्टिमनी इज समथींग वेन वी गिव रायट आतां म्हाज्यान जाय जाल्यार टेस्टिमनी हांव हें लोक म्हाका हांवें हायलायटराचें कितें सांगता हें लोक म्हाका आसोत गाय डजंट मॅटर फॉर मी इट इज समथींग ग्रेट वॉट गॉड हॅज डन इन माय लायफ थ्रू हीज पीपल इट्स समथींग ग्रेट कित्याक म्हाका हें सारकें यू नो आय एम नॉट अमेज्ड बट आय एम थँकफूल वाय आय एम नॉट अमेज्ड बिकॉज आय नो वेन वी ट्रस्ट वेन वी डिजायर इन हीज नेम गॉड इज फेथफूल टू हीज वर्ड गॉड विल नेवर say something and do something no he is always true to his word जोरी तर जेजून म्हणला म्हज्या नांवान तुमी कितें स्वत मानता तें तुमकां मेळटलेंच तें धाकटी वस्त जायना एक पेन जायना एक पेन्सील एक रबर जायना ती बट इट्स युअर डिजायर वॉट यू लॉंग फॉर केन्ना केन्ना आमकां व्हडल्या वस्तूंनी आमकां प्लेजर आनी जॉय मेळना बारीक वस्तूंनी आमी खुशाल आसता जितलें आमचें पोजिशन आसता तितलो व्हडलो आमचो खुशालकायेचो एक्सपेक्टेशन आसतलो वय ना एक गरीब मनशाक कितें व्हडलें खुशालकाय आसतली आयज तर आमकां एक 4-5 किलो तांदूळ घरान आसप म्हटल्यार तांकां संतोश वय ना एका गरीबाक पूण गिरेस्तकायच्या घरान आमी 5 किलो तांदूळ म्हटल्यार कांयच न्हू म्हणटली साकांचे साक आसतले घरान तांकां व्हडलो संतोश न्हू तो पूण संतोश कोणाक एका गरीबाच्या घराक अंडरस्टँडींग बट दॅट जॉय दॅट प्लेजर दॅट हॅपीनेस into his kingdom. That's why he said, no, seek you first the kingdom of God and all the things which you need. God knows what you need. If he knows what the birds what they need, and God is taking care of the birds who do not sow, who do not harvest, who do not reap, do nothing, but still God feed them. Yes or no? If they are been taken care by me, then what about you? You are more precious in my eyes. But the question is, are we God dependent or are we self dependent? Are we depending on him or are we depending on our effort, on our works? And we were talking about this righteousness. It's not through our effort, not through our works. It is all by what God has done for us, where he knows that we cannot earn it. We cannot fulfill anything to earn the righteousness. We can't even be there. If we try to keep 1, we will break more 9. Or if we try to keep 9, we might break 1. But there is no way we can keep everything to make ourselves right in the eyes of the Lord. Are you following this? We have not finished this yet. Next session Korea, no?
He has to go, right? Okay. खंय पावले आमी? And there was a certain creditor. जेजून तांकां क्वेश्चन विचारला, रायट, कोणाचे कोण चड उपकारी आसतलो आनी कोण चड कोणाचे चड माफ केलेले आसतले? He frankly forgave them both. And tell me now, therefore, tell me, where is it? Tell me, therefore, which of them will love him the most? So shall we continue from here after the lunch break? Because our driver has to go, no? Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you. Did you understand till here? We have not yet completed. But one thing we are learning, नितीवनपण आमकां जें मेवलां, बरेपण जें आमकां मेवलां, दर एक देणें जें देवाचें आमकां मेवलां, आमच्या कसल्याच करण्याचेर न्हय. सो नो बडी कॅन से हांवें अशें केलां म्हूण म्हाका बरेपण जालां, हांवें तशें केलां म्हूण म्हाका बरेपण जालां. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना. समजता? सान पावलून एक लेटर बरयला एका गॅलेशियन्साक बरयला. सुरवातेक तो गालेस्काराक गेलोलो म्हणटा, सगळें देवाचें जेजू कशे भशेन परगटलेलो तांकां, सगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांत सगल्यांक बोललेलीं पवित्र आत्म्याची तांकां देणें दिलेलें, गिफ्ट दिलेलें, सगळें तांकां शिकयलेलें जेजूचें. आनी तो भायर सरलेलो म्हणटा थिंगासान. भायर सरल्या उपरांत कितें जाता? फटकिरे प्रवादी वयता आनी परते तांकां शिकयता कितें? वर्क्स, कोरण्यो. तुमी केल्यार तुमकां नितीवनपण जातलें, ओ तुमी अशें केल्यार तुमकां बरेपण मेवतलें. समजता? आमी तें मागीर शिकया. ओके? हालेलुया. थँक यू जीसस. लेट्स ऑल क्लोज आयज. Father God, we thank you, we praise you, we glorify you, Lord. Lord Jesus, we thank you for all your love, for your mercy, for your compassion. Lord, what you have done in our lives, nobody could do, Lord. And we thank you for all the things, for all your goodness. We thanks for the righteousness what we receive through you, Lord, without doing any of our own efforts. We humbly pray to you, Lord, that help us to depend on you and not to depend on ourselves. To focus on your word and not to be self-focused. Lord, we humble ourselves before you. We humble ourselves to your word, O Lord, with your strength and with your power and not with our ability. Holy Spirit, you take complete control of our lives. As we are learning through your words, O Lord, your word is strengthening us to renew our mind, to renew our thinking according to your word, and always to remain focused on what Jesus has done for us on the cross. Lord, we submit ourselves humbly to you. We submit our body as a living sacrifice to you. And we give ourselves to you, O Lord. You take complete control of our life. As we have learned in this teaching, to depend only on you, Father. You have expressed your love through your action, that you gave your Son, Jesus Christ, for us. Lord, your love is unconditional towards us. And as we experience your love through your word, you help us, Lord, to go and love to our neighbors, to our family, to our friends, to our colleagues, whoever we encounter in our life. Help us, Lord, to love them, no matter who they are, no matter how they are, no matter what they do in their lives. Even if they are sinners, even if they are doing something wrong in their life, help us, O Lord, to love them the way you love them. Change our hearts, O Lord, and make it like you. Let our heart be transformed the way your heart is, O Lord. We surrender our heart into your hand. Lord Jesus, as we are gathered over here, whoever is present over here, I believe, Lord, by faith, that you have changed their heart, you have transformed their heart through your word. And every word which is being preached over here has pierced their heart and bring them to your word. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, as we are going to continue your word in the next session, I believe that whatsoever you speak through this mouth, whatsoever you teach,
through us, O Lord, through your word, we believe that is going to change us more and more and going to hold us, stand firm on your word. Yes, Father. And whatsoever we learned, help us, Holy Spirit, to keep this word deep in our heart and to remain rooted in your word. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Okay, praise God.